श्री विरेश बोरकर. स्पीकर सर, हांव आयज कृष्णा सालकारान जे रेजोल्यूशन मूव फुडल्या उलोवपा सांग मातशें थोडेशें. हय रोकडोच काबार जे रेजोल्यूशन मूव केला हे खूब गरजेचें आसा स्पीकर सर. आनी जशें तेंच्यांनी सांगलां की 30 वर्सांच्यो वयल्यो ज्यो रेजिडेंटल बिल्डिंग्स जावं बाकीच्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा ह्यो खंय ना खंय हेंचे सारकें इन्स्पेक्शन जावपा जाय. आतां स्पीकर सर कितें जाता आमच्या पासून मतदारसंघात खुबश्यो अश्यो बिल्डिंग्स आसा लायक तुमी GMC क्वॉर्टर्स पळया ते खुबशे मीन्स ऑलरेडी रिपोर्ट येयल्ले आसा मात अजून पर्यंत तेजेर फुडलो जो प्रोसेस कितें आसा तो अजून पर्यंत जाल्लो. जावं आमचे मंडूर रुरल हेल्थ सेंटर आसा थंय अशे स्टाफ क्वॉर्टर्स जातले तेय सेम जाल्या. आमचो मंडूर मार्केट कॉम्प्लेक्स तोय सेम स्पीकर सर आसा. आतां स्पीकर सर अशें समज आमी ह्यो बिल्डिंगो अश्योच दवरिल्ल्यो आनी फाल्यां कितें जालें, फाल्यां ती बिल्डींग कॉलेप्स जाली नाल्यार रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो स्पीकर सर. आनी हेजे आतां कितें जालां 4 वर्सां 5 वर्सां 10 वर्सां ऑलरेडी तेंचो रिपोर्ट येयल्लो आसा स्पीकर सर. सो हें केन्ना म्हटल्यार आतां जसो रेजोल्यूशन मूव केला म्हाका दिसता हें रेजोल्यूशन पास जावपाक जाय. आनी डिपार्टमेंटान खंय ना खंय म्हटल्यार खंयचे डिफरंट डिपार्टमेंट्स लागतले जावं ते रेव्हेन्यू मेन प्रॉब्लेम कितें आसा आयज तश्योच आसा आयडल आसा बिल्डिंगो आनी डेमोलिशनाक येयल्ल्यो आसा मात डेमोलिशन करिना. सो केन्ना पर्यंत डेमोलिशन जातली तेजोय आमकां रिपोर्ट दिवपाक जाय. थँक्यू स्पीकर. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. स्पीकर सर म्हजें एकूच सजेशन आसलें हे जे रेजोल्यूशन आसा तें बरें आसा पूण फक्त हे रेजोल्यूशन मिसयूज जावंक जायना. केन्ना केन्ना कितें करता भाटकाराच्या जागेन जर बिल्डींग आसा ते बिल्डींग आसा आनी भितर ते बिल्डिंगेन रावता ताका काडपाक जाय जाल्यार ही कॅन मिसयूज इट म्हणजे ही बिल्डींग डेंजर आसा म्हणून सांगून तांकां भायर काडपाचें. दॅट शूड नॉट बी हॅपन. एंड सेकंडली हेरिटेज स्ट्रक्चर आसा जे हेरिटेज स्ट्रक्चर खूब वर्सां आसा आनी थोडे डिवेलिंगूय आसा. सो त्या स्ट्रक्चर ते तशेंच मेंटेन करपाक आमी प्रयत्न करपाक जाय. येस. श्री कार्लोस पेरेरा. I don't think that I can support this resolution, and I will tell why. The resolution proposes a time bound for PWD carry out audit of all residential and multiple dwelling buildings. I think what is needed is of the hour is audit government buildings. Why do this work for the private persons? If there are tenants, who will pay? Sometimes the landlord is getting rent of 25 rupees, 50 rupees. Who will pay for this audit? So I think that this resolution will not be good. It will be costing the exchequer. आमचे पैसे वयतले थिंगा तेंगे audit करपाक. Yes. So I think I would not support this. Because I stand by to oppose the private member's resolution put up by our colleague Shri Krishna Salkar. And the same reason is because हिंग जोरी तरी अकाउंटेबिलिटी चोयतलो जाल्यार पयलें म्हाका दिसता हें ट्रायल एंड एरर मेथड जो आहा तुमी करूं सोदताय तो प्रायवेट बिल्डिंग्सांक कोण आसना गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आनी कुमदादी बिल्डिंग आहाय हे कुमदादी बिल्डिंगाचे पयलो ऑडिट कराय गव्हर्मेंट बिल्डिंगा ऑडिट कराय आनी चोयाय हाव द डिपार्टमेंट इज परफॉर्मिंग आनी डिपार्टमेंट हे 1 year टायम दिया आनी इफ दे आर परफॉर्मिंग then only go for rest other buildings and then you can show that okay accountability aha na jalyar हे एश कोन पय प्रायवेट बिल्डिंग्सा केल जाल्यार हे म्हाका सदा इज गोइंग टू बी अ टोटल फेलियर आनी हिंग मेस जातले आनी मिसयूज ऑफ दिस रेजोल्यूशन जातले. ओके. श्री क्रिस सिल्वा. ऑडिट करता जाल्यार हे PWDनो एक स्पेशल एजन्सी अपॉयंट करपाक जाय आनी हे स्पेशल एजन्सी कोण स्ट्रक्चरल इंजिनियर जाय ते एक्सपिरियन्स आसपाक जाय 25 to 30 years. म्हाका दिसता स्ट्रक्चरल इंजिनियर्स रजिस्टर्ड फॅक्टरी आनी बॉयलर डिपार्टमेंटान तांकां हे टास्क दिवपाक जाता आनी जेन्ना ऑडिट जाता तेन्ना तेंकडे एसेट्स करता तांकां डॉक्युमेंट आसपाक जाय जेन्ना तें बिल्डींग बांदलो ते कित्याक तेन्ना आनी आतां आमचे IS कोड जायते डिफरन्स जाल्ले आहा. श्री दिगंबर कामत. श्री एल्टन डिकोस्टा. Speaker sir, this private member resolution, हमगेले बाप वेंजिनी सांगल्या प्रमाणे we have to audit first government buildings and one particular building which I want to point out, Abia Faria Road in Margaon, because I parked my car last week आणि थिंगा रोडार आमगे दिगंबर बाबा खबर आसली ना तो आतां हांव कार एक वरान येता म्हळ्यार एक वयर हातोर कांड पडला. इट इज व्हेरी डेंजरस ऑन आबिया फरिया रोड. सो आय थिंक गव्हर्मेंट हॅज टू टेक एक्शन ऑन दॅट रोड जस्ट बिहायंड गोमंत विद्या निकेतना फाटल्यान एक बिल्डींग. नो इट इज अ प्रायवेट. येस. इट इज श्री संकल्प आमोणकर. स्पीकर सर, जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्यूशन हाडला आमच्या कलिगान बाब दाजी सालकरान
सो हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता हे सेम इश्यू म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन आसा जी आमची PWDची क्वॉर्टर्स आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची क्वॉर्टर्स तशेंच आमची हावसिंग बोर्ड जे ऑलरेडी आमी अर्लियर मेन्शन केलेले ही सुद्दां कितलींशीं वर्सां जाल्यां आतां त्या बिल्डिंगेनी कोणूच रावना आतां सड्याचेर जावं बायणा हे PWDची क्वॉर्टर्स आसा थंयसर कोणूच रावना कित्याक ते रावपाचे परिस्थितीन ना सगळी बिल्डींग इन डेलिबरेट कंडिशन आसा सो हेंचे खरेंच ऑडिट रिपोर्ट जावन बेगीनच्या बेगीन तर एटलिस्ट डेमोलिश जावंक जाय कित्याक थंयसर न्यूसन्स जावपाक लागलेले आसा गार्बेज कलेक्शन सेंटर जावपाक लागले आसा अनवॉन्टेड लोक थंयसर येवन थंयसर ते कॅप्चर करपाक लागलेले आसा सो हेजेर गोवोरमेंटान खरेंच दखल घेवपाची गरज आसा श्री निलेश काब्राल. I rise to speak on behalf of the private members resolution moved by my colleague Krishna Salkar. Speaker sir, I think we are all sensitive of the issue, and the issue is sensitive enough to understand why the solutions have to come. आमच्या मतदारसंघात एक 90/10 बिल्डिंग आशिल्ली खूप वर्सां पुर्तुगेजान बांदलेली नंतर ती गव्हर्मेंटाची बिल्डिंग म्युनिसिपालिटी बिल्डिंग आनी मागीर ती खूब त्रासांनी मागीर मोडून आतां ती न्यू करता पूण खंय तरी तेजेर लोकांक मागीर वाटेर वतना पडटाले आनी लोक मागीर इफेक्ट जाताले पूण आज ती बिल्डिंग मोडून जाता पूण स्पिकर सर अशे खुबशे बिल्डिंगा आसा जेका कोणूच पळयना सो हेजे खातीर एक खंय तरी रेजुलेशन हांव म्हणना हे आसा तशें पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट करपाक जाय पूण तोडगो काडपाक जाय लॉज करपाक जाय आनी हेजेर CMन करचें अशें विनंती करता श्री Alex Lawrence. Speaker sir, residential buildings म्हणटा आसतना there are residential buildings where they can't repair it in the sense that tenanted आसता कितें आसता. I would request the government to go into even structure before buildings. There are houses in Margaon आमगेले which require even हे कितें म्हणटा तें तेंगे regularization जालना म्हणजे तेंगे लीज रिन्यू जालें तें पयलीं करूया मागीर जे हावजीस आहाय आतां जे बिल्डिंग्स आहाय it is not completely that everybody can repair. थोडे हांगा जायना repair करपाक. If you could repair even buildings which are completely dilapidated and which require and residents आहाय तितू आनी तेंक मागीर देखून फारीक करपा लाव जाल्यार in that way we could have taken. But directly I think directly you cannot build repair private buildings. But in case सारके गरीब आहाय जाल्यार below poverty line or they are somewhere where buildings were given somewhere below म्हणजे सारखे low income group जाल्यार you can take, but condition is that they should be told to pay. Without that they cannot be told. Speaker sir. Yes, श्री Ruza Fernandez. सर ताजी सरकाराच्या हेजेर उलयता की ओल्ड एज आमच्या हितून आहा चिंबलान ओल्ड एज बिल्डींग आहा ती डिलेबरेट कंडिशनान आहा तशीच एक प्रायमरी स्कूल चिंबलान धाकट्या भुरग्यांची आमच्या लोकल भुरगीं गरीब आहा तेंचे एक स्कूल मातशें सारकें अशेंच जालां मोडपाक पावला टॉयलेट सारकें ना आनी इम्पॉर्टंट म्हणजे आमचे स्कूल कम हेल्थ सेंटर सांताक्रूज पिरमेर भायर ऑलरेडी फॉर्मेलिटीज चालू केलेली आहा तेंय बेगीनच्या बेगीन जावचें कित्याक तेजे कोपशें पडटा चोकला. थँक्यू स्पीकर सर. श्री दिगंबर कामत. रेजोल्युशन जे आज हावसा मुखार आसा अत्यंत बरें रेजोल्युशन पूण हे PWD कडेन म्युनिसिपालिटी कडेन हाजेर सोल्युशन काडपाक जावपाना. म्हजी चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आसा की हातूंत खुबशे निटिग्रिटीज इनवॉल्व आसा म्हणजे बिल्डींग समज पडली भाटकार म्हणटा बिल्डींग पडली जाल्यार पिड्या गेली म्हूण कोण भाड्यार रावताले ते मेकळे आपूण नवी बिल्डींग बांदतलो तर अशे तरेतरेचे प्रश्न आसा आनी ताका लागून म्हजी चीफ मिनिस्टरा कडेन रिक्वेस्ट आसा की ताणें स्टडी करून एक लॉ एक ऑथॉरिटी क्रिएट करची आनी अशे हातून समज रिकन्स्ट्रक्ट करतलो जाल्यार ताजे खातीर कितें करपाक जाय सो दॅट पीपल हू आर रिजायडींग इन द बिल्डींग दे आर ऑल्सो एकोमोडेटेड नाल्यार भाटकार सगळें म्हणटाले भायले भायर गेले म्हणून मोडलें गेलें अशें जावपाक जायना म्हणून हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन विनंती करतां कारण रेजोल्युशन आसा तें मातशें सर्वे PWDन करप बिरप आसा ऑफ प्रायवेट बिल्डिंग्स वीच वील नॉट बी रिपोर्ट प्रायवेटांक तांकां हाडून घेवपा जाता पूण हे ऑथॉरिटी इज ए मस्ट ते म्युनिसिपालिटी कडेन हँडल करपा जावपाना आनी PWD कडेन हँडल करपा जावपाना. Yes, sir. ताजे जातकूच एकूच मिनिट. Speaker sir, I rise to speak on the तो मूव केल एकूच म्हाका ऍड करपाचें आसा उदो कालूस बाबान सांगलें की पयल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स करच्यो म्हूण आनी प्रायवेट बिल्डिंग सरकाराची जबाबदारी आसा काय प्रायवेट बिल्डिंग्सांनी पसून कोण रावता पळय तांकांय सेफगार्ड करप हे गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसा आनी तातूंत भितर TCPन एक रूल काडला की जी पळय असल्यो ओल्ड
ज्यो बिल्डिंग्स डेमोलिश करपाच्या मार्गार आसात नाजाल्यार रिकन्स्ट्रक्शन करपाच्या मार्गार आसा सोसायटीज आसा तांकां एक्स्ट्रा FAR दिवपाचें प्राविधान ह्या TCP एक्टान लास्टूच हातून पास जाल्लें आसा आनी त्या खातीर हय एक ऑथॉरिटी करची आनी हे सगळ्यो ज्यो आसा न्ही ताका एक सोल्युशन काडचें. Yes. Speaker, sir, I rise to speak on the private members' resolution moved by my colleague Daji Salkar. The एक इंग्लिशीन म्हणणे हा स्टिच इन टाइम सेव्स 9 म्हणून. And that's because, sir, पयले सुवातेर जीं कामां सरकार जी कामां घेता कला अकॅडमी फॉर इन्स्टन्स हे कोर्सां भितर लिकेज आनी आज स्पीकर सर जेन्ना आमी हे बिलाचेर उलयतना आमकां I strongly feel and I support what Dr. आमचे एडवोकेट कालुसान सांगिल्लें तें कित्याक पयलीं सद्या स्पीकर सर हेच बिल्डींग सेफ आहा म्हूण हांवें प्रश्न घायल्लो म्हाका उत्तर ना तुमी ट्रान्सफर कोताय आमी हांगा उलयताय थिंग सेफ आहा काय म्हाका खबर ना कित्याक सरकार हें वाय यू वॉन्ट टू कीप अस इन डार्क एंड आय बिलीव स्पीकर सर जे सोशल वेलफेराचे डिपार्टमेंट फ्रॉम 2019 सो this building has been declared unsafe. थिंगा persons with disability वयताय जे senior citizen वयताय 250 officials are there. कांय हेजेर सुविधा ह्या सरकारा कडेन ना. स्पीकर सर एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कॉम्प्लेक्स साऊथ गोवा रवींद्र भवन मडगांव ओल्ड गोवा GMC बिल्डिंग माकिनेस पॅलेस कंपाल बाल भवनाचे जे NX बिल्डिंग हा कंपाल जायते गव्हर्मेंटाचे इस्ला बिल्डिंग हॉस्पिसियो हॉस्पिटलाचे अर्बन हेल्थ सेंटर मडगांव ओल्ड GMC बिल्डिंग हे गोवा लोकायुक्ताचे बिल्डिंग सद्या हे PWDन सांगलां की दे आर इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन हेजेर सरकाराका म्हाका दिसता दांत नाय कांय करपाक 4 वर्सां घेवन 5-6 वर्सां घेवन न्हिदले आनी आमी लोकांक आनी कोतले स्पीकर सर म्हाका दिसता स्पीकर सर हे स्ट्रक्चरल ऑडिट फॉर एग्जाम्पल कालचे दिसाक 1300 इस्कला आम क्वेश्चन गेले हाऊ मेनी स्ट्रक्चरल ऑडिट्स यू हॅव डन ऑफ 1300 ओनली 600 आर डन एंड इन दॅट 600 परिस्थिती इतली गंभीर सरकारा कडेन पयशे आहाय इतले सर रेव्हेन्यू सरप्लस जाला बिल्डिंगे हेच बिल्डिंग सेफ आहा म्हणून जाप दिना आनी हे डायवर्ट जाता हे RTI एक्टिविस्टार जाप मेळटा हांक मेळ्ळे स्पीकर सर जे हे बिल्डिंग आतां सेफ आहा स्ट्रक्चरल ऑडिट केन्ना जाल्लो आमी प्रश्न घातलेलो म्हाका खबर ना हांव सेफ आहा जाल्यार स्पीकर सर म्हाका दिसता की वी हॅव टू लूक एट यू डोंट बायट ऑफ मोर देन यू कॅन चू द गव्हर्मेंट हें कितें करपाक सोदता स्पीकर सर म्हाका दिसता की जे हाल आनी एकूय जावपाक शकता हो नॉर्मली थोडे पॉलिटिशियन आसता हांव नांव घेना कोण थोडे आसता की बाबा मागीर हें सांगतले बिल्डिंग तुगे उडयता मो उमके पार्टी जरी तूं मत मारल न्हय बिल्डिंग उडयता मो प्रायवेट लोकांनी प्रायवेट ज्युरिस्डिक्शनान तूं वचना काय येस यू हॅव फर्स्ट ऑफ ऑल नो ऑथॉरिटी नो स्पेशल जे IIT जावं यू आर हायरींग ऑल ऑफ देम आतां लँडस्लायड जेन्ना जालें पेडणे थिंगा IIT बॉम्बे येताय तुमकां वॉट मॅकॅनिझम डू यू हॅव एंड हू डू यू प्लॅन टू टेक स्पेशली प्रायवेट प्रॉपर्टी गव्हर्मेंट आहा तेच पयलीं सारको रे स्पीकर सर दुसऱ्या हितून लोकांगे हितून लोकांक ट्रासांगान दीस इज वॉट आय फील. येस मुख्यमंत्री. स्पीकर सर रेजोल्युशन बाप दाजी सरकाराच्यानी ह्या हावजा मुखार हाडला की 30 वर्सां जाल्ल्यो जुन्यो बिल्डिंगो ताचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करचे वेगवेगळ्यो हाजेर उलयता आसता म्हणजे त्यो सेफ्टी आसा रावपाक गायना म्हणून टू एन्श्युअर द सेफ्टी ऑफ रेसिडंट आनी हाजेर उलयता आसतना प्रत्येकान आपआपल्या मतदारसंघात कसल्यो बिल्डिंगो आसा कितें हाजेर इन डिटेलांत उलयलें आमचे लिडर ऑफ ऑपोजिशन उलयता आसतना तो सगळे म्हणजे सोशल वेलफेअर बिल्डिंगेंतल्यान असेंब्ली पर्यंत ह्या सगळ्या विशयाचेर उलोवन मेकळो जालो. हांव फक्त सांगता हावजाक कारण ज्या हावजात तुमी आसात किंवा तुमी वयले खुर्चेर बसलेले आसा ताजेर सेफ्टी ऑडिट केला फक्त ताजेर डायरेक्टली प्रश्न घालपाक मेळना अकॉर्डिंग टू द असेंब्ली. PWD घालूं मेळना अरे सांगता न्ही हांव तुका PWD घालूं मेळना म्हळ्यार हे कितें हावजाचे घालूं मेळना अरे वी हॅव टू नो हे कितें स्पीकर सर LOP एक मिनिट बसत
बसात नो बस. हाऊ डू वी नो देन PWD गायल मरे आय नॉट पुट टू लेजिस्लेटिव्ह अफेअर्स अगेन इट इज फॉर दिस हाऊस. अगेन फॉर दिस हाऊस म्हणजे आणि ते केल Opposition leader. आन्सर आन्सर जुंता हाऊस किती झाले मागीर क्रॉस कर बिल्डिंग आले ते किती झाले विचारले मरे आता सांगता हांव. मागीर 5 तूं वर्स उबो जाले. रावला स्पीकर सर, प्रश्न आसा वेगवेगळ्या बिल्डिंगेचो. खरें म्हणजे त्यांनी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट खंयसरूच म्हणूंक नासलें, बट तरी आसतना हांव म्हणटा ते रेजिडेन्शियल बिल्डिंग्स म्हटले तितूर त्यांनी. खरें हांव तुका सांगूंक शकतलो आसलो तूं सोशल वेलफेअराचें कित्याक काडटा आनी कित्याक काडटा, तेणी रेजिडेन्शियल बिल्डिंगेचेच विचारलेलें. बट हांवें तरी आयकून घेतलें तुजें. अरे आयकून घेतलें, हांव उडयना. अरे हांव घुसपयना. सगळे उलयले हे गव्हर्मेंटा बिल्डिंग कितें तूं Opposition leader, आयकून घ्या. बारीक 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 म्हणजे गव्हर्मेंट बिल्डिंग यू आर नॉट कन्सर्न. अरे ऐक न्ही तू. अशें गुंडायता गुणायना, घुसपयना. वो आपुणूच घुवता. न्हू तूं घुसपाय नाका. स्पीकर सर, रेजिडेन्शियल बिल्डिंग हांव चड वेळूय ह्या हावजाचो घेवचो ना. हांव मान्य करता की अशा पद्दतीन 30 वर्सां जाल्या उपरांत, कारण ह्यो जुन्यो बिल्डिंग्स ओके, जुन्यो 30 वर्सां न्ही, थोड्या बिल्डिंगेक तर 60 वर्सां जालीं. निलेशान जशें सांगलें ड्युरींग द पोर्तुगीज रेजीम तो म्हणटा, म्हणजे 165 वर्सां जायत येयली आतां. अश्यो बिल्डिंगो ताच्या पयलीं कितलीं वर्सां बांदलेली खबर ना. थोड्यो बिल्डिंगो स्ट्रक्चरली खरोखरूच बऱ्यो आसतल्यो, थोड्यो स्ट्रक्चरली बऱ्यो ना. थोड्यो गव्हर्मेंटाच्यो बिल्डिंग आसतल्यो, थोड्यो प्रायवेट बिल्डिंग आसतल्यो. अशे वेगवेगळे विशय जे आसा पळय न्ही ह्या हावजा मुखार मांडले. एक 2-3 विशय. एक बाब दिगंबर कामत हांच्यांनी म्हटलें की इट इज नॉट अलोन फक्त तेजें स्ट्रक्चरल ऑडिट करून जावचें ना, तर तेजें स्ट्रक्चरल ऑडिट केल्या उपरांत मागीर कितें हाजोय विशय किंवा तेच्यांनी बील हाडपाक जाय म्हटलें. बाब विजय सरदेसाय उलयता आसतना ताणें मुंबय म्युनिसिपल एक्ट जो फॉर हाज्या खातीर म्हणजे रिप्लेसमेंट आनी परत तेजो डिलाबिलिटी कंडिशन आसलें जाल्यार तांचो एक एक्ट आसा, तेजो तांणी रेफरन्स दिलो. आनी मुंबयन येता मोठे टॉवर्स मोडून वतात आनी बांदल्या उपरांत म्हणजे जशें तांच्यांनी म्हटलां की भितर आसलेल्या लोकांचें कितें करचें, किंवा तांकां कोण ना जाल्यार ओनर जो आसा पळय ते नवीन बिल्डींग बांदतलो. पयलीं लोक रावताले तेंचें कांयच जावचें ना. दोतोर शेटयानूय तो विशय काडलो की भाटकार ह्या हेजो रॉंग हें करपाक शकता. एकंदर सारसर सांगता म्हणजे हितूर इनवॉल्व तशें पळोवंक वचत जाल्यार डिजास्टर ऑथॉरिटी आसतली, टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आसतलें, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसतलें, PWD. फक्त आमी ऑडिट केलेंच म्हणून जावचें ना. ऑडिट केल्या उपरांत रिपोर्ट दिल्या उपरांत तेजेर एक्ट जावपूय गरजेचें आसा. आनी हितूर गव्हर्मेंट आनी प्रायवेट दोनूय बिल्डिंग्स येयल्यो. आनी जर आमी फाल्यां सकाळीं प्रायवेट बिल्डींग आसली आनी प्रायवेट बिल्डिंगेक फक्त जर सांगलें तेजें स्ट्रक्चरल ऑडिट करून दीस बिल्डींग इज अनसेफ आनी ती सोडून दिली जाल्यारूय तें जावचें ना. म्हणून तेच्या खातीर लेजिस्लेचर हाडप किंवा एखादें बील करप आनी तें बील केल्या शिवाय म्हणजे हेजेर एक्ट जावचें ना. म्हणजे तूं म्हणटा तशें गव्हर्मेंटाचें आमी ओन करचें पडटलें. सगळ्यो बिल्डिंगो ऑडिट करून एक तर ती डेमोलिश जाल्यार डेमोलिश करून नवीन बांदप, आनी प्रायवेट आसत जाल्यार कायद्यान ताका ती बिल्डींग तूं डेमोलिश कर. भितर रावता ताका परत आसा तशें तांकां फ्लॅट क्वॉर्टर्स कितें ते दी फ्लॅट आनी ती नवीन बिल्डींग बांद. म्हणजे गव्हर्मेंटान तुका रिपोर्ट आहा न्हू, वाय यू आर नॉट एक्टिंग ऑन वॉट यू ऑलरेडी गिवन that almost 20-30 buildings are unsafe. Why what is the plan of yours on that? स्पीकर सर, आता हांव तेका तेजेर सांगता. तो जे जुंता हाऊस उलयता पळय न्ही, त्या जुंता हाऊसाक भायर काडपाच्यो 25 buildings are there. हांव तुका मेन बिल्डींग ज्यो सांगता पळय न्ही तितूर जुंता हाऊस तांकां लेटर कॉरस्पॉन्डन्स सुरवात केला तांकां भायर काडपाक. आतां गेली 50 वर्सां तो म्हणटा आसत इतकी लिटिगेशन सुरवात जाल्ल्या ते जो पर्यंत भायर सरना, बट ती बिल्डींग आमी घेता. सोशल वेलफेअराची बिल्डींग आमी ऑलमोस्ट शिफ्ट करपाक डिसिजन घेतलें. नवीन बिल्डिंगेक जागो दिलो तांकां. शिफ्टींग सुरू आहा. ती शिफ्टींग घेतली काय ती बिल्डींग हेरिटेज बिल्डींग आसा ती फक्त रिनोवेट करपाक मेळटा. ती बिल्डींग आमी रिनोवेट करता. अश्यो ज्यो तूं 25 बिल्डिंगो म्हणटा पळय न्ही ज्यो अनसेफ डिक्लेअर केल्या पळय न्हू त्यो ज्यो आसा पळय न्ही आमी त्यो डेमोलिश करता, त्या जाग्याचेर नवीन बांदता. बट ह्या लेजिस्लेचरचो विचार करता आसतना आमकां ह्या रेजोल्युशनाचो विचार करता आसतना आमकां अशा पद्दतीचें एखादें बील इन फ्युचर आयदर ते मागीर रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाच्या आमच्या डिजास्टर मॅनेजमेंटच्या ऑथॉरिटीन आसूं किंवा PWD कोणी तरी एका डिपार्टमेंटान हें बील मूव करचें पडटलें. हांव स्टडी करपाक लायता म्हणजे फॉर AG आनी हांकां. आनी बील जें आसा पळय न्ही सेपरेटली हें इंट्रोड्यूस करता. तुजें रेजोल्युशन म्हणजे योग्य आसा तेजेर सगळे जाण उलयले. एडवोकेट काल्लूस सांगता आसतनाय तेणी आमी डायरेक्टली तुजें रेजोल्युशन भायर उडयना, तुजें रेजोल्युशन कन्सिडर करता. बट हे सगळें कन्सिडर करता आसतना हें आत्तां पास करप योग्य जावचें ना. कारण हें पास करीत
पास जर करीत जाल्यार आमकां वेगवेगळे इम्पॅक्ट जाता तेजे म्हणून कन्सिडर करून आमी बील हाडटा स्वता म्हणजे फुडल्या येता त्या एसेंब्लीक नवीन बील जें आसा पळय हाज्या रिलेटेड जें आसा तें हांव हाडपाक लायता म्हणजे ऑथॉरिटी फॉर्म करप काय कितें हाजो सगळ्याचो सारसार विचार करूनच आमी नवीन बील हाडटा जेणे करून जे लॉंग रन कारण उपयोगी ठरतले म्हणून हांव बाबदाजी सरकार हांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी तेजें रेजोल्युशन जें आसा पळय न्ही तें फाटीं घेवचें आनी आमी फुडल्या सेशनाच्या वेळार आमचें नवीन बील इंट्रोड्यूस करता. ठीक आहे Sir, in view on the assurance, I withdraw my resolution. प्रश्न असो आसा थाराव फाटीं घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें थाराव फाटीं घेतलो. नेक्स्ट सेकंड रेजोल्युशन श्री कार्लोस फेरेरा. Honorable Speaker, I am moving this resolution which reads, this House recommends the government for adaptation of the amendment done. No, sorry, I'm reading the wrong one. This House unanimously resolves to urge the government to introduce a comprehensive legislative framework to establish robust laws to monitor and create a fair and just working environment, protect livelihoods of Goans, ensure transparency with clear guidelines and procedures, and protect employees' rights. Yes, please. I'll speak. एक मिनट. बिफोर जाल Honorable Speaker. एक मिनट. थाराव सभागृह मांडलो आसा. उलयात तुम्ही आता. Honorable Speaker, आम्ही स्वतः म्हणतात that we must do the best so that our people who are running without employment should get employment. आता हांव एक provision वाचतां तुमकां कित्याक always it is said that under this compulsory notification of vacancies under this employment exchange, there is a provision which I was telling yesterday. Under section 4(2), it reads, the appropriate government may by notification in the official gazette require that from such date as may be specified in the notification, the employer in every establishment in private sector or every establishment pertaining to any class or category of establishments in private sector shall, before filling up any vacancy in any employment in that establishment, notify that vacancy to such employment as may be prescribed, employment exchanges as may be prescribed, and the employer shall thereupon comply with such requisition. But please note there is another provision there. Nothing in subsection 1 and 2 shall be deemed to impose any obligation upon any employer to recruit any person through the employment exchange to fill any vacancy merely because that vacancy has been notified under any of those subsections. So what this comes to is, I'm not asking that you make it compulsory to make the employment. Compulsory to notify the vacancies. At least amge burgyan chance eta. You may not employ at the end because this is a clear provision in the section, but at least our people get a chance to know when there are vacancies and openings in a particular company and they can apply. I hope you're understanding this. At least notification, log paut lete dara. You see what is happening is, aaj te kutat, bayar kutat, out of Goa. They are holding camps and fairs outside Goa. And our children are not even knowing about these things. Ek party advertisement upon data amkan, then they are raising issues. So this is what, because I know the industry will get up in arms and shout. Second part is, we are giving land from IDC without an auction. We are giving them as special privileges with special concessions. Why can you not, when you are giving these lands, put a precondition that in certain types of jobs, I'm not saying all the jobs, that at least you should reserve, let us say 50% or 75% for, like how we would call class 4 employees, for that type of jobs for our locals, because it is a bargaining power. You are setting up industrial estates for providing jobs to our people. You are providing industrial estate to earn revenues. Still you give them all financial benefits. I have no problem about it. We need to encourage industry. But if industry is encouraged to bring others to work, then it will be at the loss of our children who are studying or getting qualified, end up getting no jobs. If you remember, Speaker, sir, there was a time amche burge electronic city muntale, then the people would work in Verna industrial estate, get a certificate, torpati hotline oson, get a certificate of experience, boti roitale, by roitale. Today our people are not getting this kind of opportunities. So this is our request, that we must bring something
to protect these people. At least, I'm not saying 100% because 100% will be unconstitutional. So at least 75% if they can be Yes. brought, and we can Shri Vijay protect our Sir. people. Speaker sir, I rise to support the resolution moved by Honorable colleague Carlos Alvarez Ferreira. Speaker sir, पहिले म्हणल्यार सकाळी जे बाब विरेशान काढलां ते डेटा आमचे कडेन आसात आनी ते डेटा अशे दाखयतात की ऑलमोस्ट डबल नॉन गोवन लोक गोंयान इंडस्ट्रीन काम करतात. हें फॅक्ट आहा स्पिकर सर, आनी हें पयर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिमांडाक भायर आयिल्लें. स्पिकर सर, मायकल लोबोन त्या दिसा उलयल्लें की आमची चॅलेंज आहा की कशी तरी 50-50 हाडप म्हणून. म्हळ्यार एक गोंयकार जर काम करता जाल्यार एक भायलो अशें ह्या रेशियोचेर पावप ही आमची चॅलेंज म्हणून. स्पिकर सर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आमी देंवून आज 9.7 आहा ती 3% हाडप हो आमचो फोकस आसूंक जाय. स्पिकर सर, आज कंपनी गोंयचे भायर वतात. 2 कंपनी गेल्यो, मागीर ते आमी बोवाळ करतकर मुखेलमंत्र्यान रिक्वेस्ट केलो म्हणून सांगलें आनी तांणी तांचो एडवर्टिजमेंट विड्रॉ केलो. गोंयचे भायर वचून एडवर्टिजमेंट घालतात. स्पिकर सर, आमकां कायदो जायच जो असल्यो प्रॅक्टीस बंद जातल्यो म्हणून, पूण तातूंत लूप होल्स आहा. लूप होल्स कशे आहा की तुज्यान लेबर कॉन्ट्रॅक्टरा कडच्यान नाजाल्यार ऑनलायन रिक्रुटमेंट करून भायल्या लोकांक घेवं येताच, who come cheaper than Goans. Speaker sir, shortage of manpower, technology, resources, आणि मेन म्हणटा ते गव्हर्मेंट वील हें कायदो जावपाक अडथळे हाडटले. आनी एक स्पिकर सर, एक लॅक ऑफ कम्युनिकेशन आहा. गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्साचे पार्टेक आमी वतात, बरे बसतात, तुमचे ते बरी फंक्शनां करतात, पूण कम्युनिकेशन बिटवीन हाऊ मच वेकन्सीज आर बींग क्रिएटेड, वॉट टायप ऑफ स्किल्स आर रिक्वायर्ड फॉर people of Goa to get employment, हें आमी करनात. आनी दीस इज रिक्वायर्ड इन द शॉर्ट टर्म ऑल्सो. स्पिकर सर, आतां इशू असो आहा की कितें शॉर्ट टर्म, कितें मिडियम टर्म आनी कितें लॉंग टर्म आमी करूंक शकतात. शॉर्ट टर्मान आमी कितें म्हणलां की सरकार आतां कायदो हाडटा, वेकन्सीज रिपोर्ट करूंक जाय आनी एम्प्लॉई स्टॅटिस्टिक्स दिवपाक जाय. मिडियम टर्म म्हणल्यार 3 months to a year कितें करूं येता आमच्यान, एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी करूं येता. एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कितें जाली, आतां रोहन खंवटो ना. रोहन खंवटो 2019 आमचे बरोबर मंत्री आशिल्लो तेन्ना एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी म्हणटा ताणें सुरवात केल्ली. ताजे फुडें त्या एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीचें कितें जालें तें हांव एक्झॅक्ट नकळो. पूण स्पिकर सर, कायदे रेग्युलेशन्स ही पॉलिसीच्या अंडर जावंक जाय, ताजे खातीर ही पॉलिसी आसपाक जाय. आनी स्पिकर सर, आतां 1 वर्सा नंतर आमकां नवे लेबर लॉज येवपाचे आहा. बाबूशे, आयक मातशें. नवे लेबर लॉज जे येतले, देशाचे लेबर लॉज, हे इतले एक्सप्लॉयटेटीव आसतले आनी हातूंत तुका कांयच चान्स ना खंयच. स्पिकर सर, आज करंट चॅलेंज कितें आहा? चॅलेंज म्हणटी अशी आहा की देर इज अ सरप्लस ऑफ लेबर फ्रॉम अदर स्टेट्स. हातूंत कितें जाता की गोंयच्या वर्कराक कसलीच लेवरेज नासता फॉर फेर प्ले. तो जर कोणा कडेन मागता की बाबा आपल्याक हॅरेसमेंट जाता, आमी बाब लेविन्सन मार्टिना कडेन इश्यू घेवन गेले, ते हे गेले तेन्ना ते पयशे, थंय तांणी कितें सांगलें ताका की ते भायले हाडटात ते तांकां धांवडायतात. सो बेजिकली कायद्यान कसलोच असो फ्रेमवर्क ना आमकां न्याय दिवपाक. अनइक्वल ट्रिटमेंट जाता. स्पिकर सर, मॅनेजर आसतात नॉन गोवन, लेबर आसता लोअर सेक्शन आसता ते गोवन, सो तो तांचेर अन्याय करता. HR ऑफिसर्स डोंट एड्रेस द इश्यूज. कंपनीज आर हायरिंग एप्रेंटिसशीप वर्कर्स फ्रॉम आउटसायड गोवा. दीज आर इश्यूज स्पिकर सर. नेपोटिजम आनी फेवरेटिजम जाता. आपूण जर महाराष्ट्रीयन जाल्यार हांव म्हजी सगळी गांवूच घेवन थंय इंडस्ट्रीन भरता. स्पिकर सर, हायरींग थ्रू लेबर कॉन्ट्रॅक्टर्स, हे लेबर कॉन्ट्रॅक्टर्सान जे आमी हायर करता तांकां सेम फेसिलिटीज एज डायरेक्ट एम्प्लॉईज मेळना. फॉर एग्जाम्पल, बस फेसिलिटी मेळना, लीव मेळना, मेडिक्लेम मेळना. आनी आतां फुडें गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशना लायक IDC हॅव अपॉयंटेड अ कंपनी कॉल्ड INET. कितें करपाक? टू प्रोवायड स्टाफ फॉर IDC. दे हॅव प्रोवायडेड 91 स्टाफ. आतां ते स्टाफ कशे ते पळय, बाबा मोविनान हें आयकुचें. स्पिकर सर, हो बरो इशू मातशें उलोवंक दी. तांणी BE सिव्हील इंजिनियराक घेतला IDC फील्ड वर्कर म्हणून. तुमी INETA कडच्यान. मागीर मास्टर इन बायोटेक्नॉलॉजी घेतला एंड एप्लायड जिओलॉजी, वर्किंग एज एसिस्टंट. म्हळ्यार सारके हायली क्वॉलिफायड मनशाक बारीकशें काम दितात. आनी तुमी कितें म्हणटात?
आयनेटांतल्यान काम बरें जाता म्हणून बेसिकली अन्याय करतात तुमी थंय. स्पिकर सर तांकां कसलीच जॉब सेक्युरिटी नासता. सो हे आयनेट बी म्हणटा तें तुमी स्क्रॅप करा. दीस आयनेट कॅनॉट गिव यू एनीथींग. आनी आतां फुडें कितें जावपाचें आहा तें पळय. मुखेलमंत्री म्हजें हें आयक. एक आतां सारकी सुनामी येवपाची आहा नॅशनल लेजिस्लेशनान. एक सेंट्रल गव्हर्मेंटान 4 नवे लेबर कायदे इम्प्लिमेंट केल्या. कोड ऑन सोशल सेक्युरिटी 2020, ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन कोड 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशन्स कोड 2020 अँड कोड ऑन वेजीस 2019. हो रोल आवट जाता एप्रील 2025. हो हे कायदे जे येतात आर ड्रॅकोनियन प्रोविजन्स. दे आर वर्स दॅन द फार्म लॉज अँड दीज आर ओनली टू बेनिफीट इंडस्ट्रियलिस्ट. स्पिकर सर हातून कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा तो सिस्टम काडटात आनी हातून एक फिक्स पॉयंट ऑफ ऑर्डर ताका पयलींच कशें कळ्ळें. अरे हे पास जाल्या. हे पास तू वाचना हो प्रॉब्लेम तुजो. म्हाका खबर आहा. इंटरनेटार चॅक कर. तेजें डिस्कशन तरी जावनी मरे पयलीं. स्पिकर जालें जावन एप्रील 2025 इम्प्लिमेंट जाता. तू स्पिकर सर हो ओगीच शिकनास ना उलयता आनी यू आर शोईंग युअर इग्नोरन्स ऑफ वॉट युअर सेंट्रल गव्हर्मेंट. तेका कशें आहा त्या कायद्याचेर आपलें ज्ञान जें आसा पळय तें धाडीत आसा. अरे एक मिनिट स्पिकर सर, फॉर द सेक ऑफ द हाऊस अँड फॉर द रिकॉर्ड ऑफ द हाऊस, जें कितें सेंट्रल पार्लमेंटान पास जाता आनी नोटिफाय जाता तो कायदो इमिजिएटली जायना. ताका एक रोल आवट पिरियड म्हणून दितात. हो रोल आवट पिरियड आहा एप्रील 2025. सो म्हज्या कायद्याचें ज्ञान जर हांव सांगता तर तुवें फट मारून म्हाका सांगूंक जायना की हें ज्ञान फट म्हणून. सो स्पिकर सर हो आतां हातून कितें प्रोविजन्स आहा. हातून कॉन्ट्रॅक्ट म्हणटा तो सिस्टम वता. हांगा येता एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट म्हणून. हातून कितें आहा स्पिकर सर, एम्प्लॉयरान एम्प्लॉईक डिसमीस करूं येता एट द एंड ऑफ द टर्म विदाउट असायनींग एनी रिजन्स. स्पिकर सर सगळे परमनंट जॉब म्हणटा ते रिप्लेस जातले आनी जॉब सेक्युरिटी म्हणटा ती प्रिकॅरियस जातली. हातून स्पिकर सर 300 एम्प्लॉईजांचे परस कमी जे कोण कंपनी आहा दे कॅन ले ऑफ, रिट्रेंच ऑर क्लोज ऑपरेशन्स विदाउट गव्हर्मेंट अप्रुवल, गिविंग एम्प्लॉयर्स सिग्निफिकंट पावर्स टू डिसमीस वर्कर्स. हे आतां कायदे येवपाचे आहा. स्पिकर सर एक मिनिट, हे खूब आहा. दीस हॅज टू बी सेड. जर तुमकां असले रिजोल्युशनाचेर डिस्कशन नाका जाल्यार यू ऑल आर नॉट सिरियस टू गिव जस्टीस टू गो ऑन लेबर. वेळ सफिशियंट वेळ दिला तुम्ही. सर सफिशियंट वेळाचो न्ही. वेळ हांव उलयता तातूंत कांयच फट मानना. हांव जें उलयता तें टेस्ट करून तुमच्यान सांगूं येता. ताजो लेबर कमिशनर थंय बसला ताणें सांगचें हांव उलयता तें फट म्हणून. सो तुमकां जर डिस्कशनूच नाका जाल्यार दुसरें जाता. स्पिकर सर युनियन म्हणटा ते पयलीं कितले दीस 14 दिसांचो स्ट्रायक नोटीस दिवंक शकताले. आतां ते म्हणटात 60 दिसांची स्ट्रायक नोटीस. पयलीं युनियन रिकॉग्नायज जातालें. आतां म्हणटा 75% मेंबरशीप आसल्यारूच युनियन रिकॉग्नायज जातलें. स्पिकर सर पनिशमेंट स्ट्रायक जर तुवें इल्लिगल म्हणून केलो जाल्यार तुका फायन आनी इम्प्रिजनमेंट पसून आहा एज पर द न्यू लॉ. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर म्हणून आहा तांचे वर्क फोर्सूच 50% इन पब्लीक सेक्टर आनी 70% इन प्रायवेट सेक्टर रिड्यूस जावपाचो आहा. स्पिकर सर contractor license, licensing of contractors employing fewer than 50 workers no longer require a license. हे सगळे कायद्यान येवपाचें आहा. लेबर इन्स्पेक्टरेट म्हण आहा. स्पिकर सर लेबर इन्स्पेक्टरांची रायट टू डू अनअनाउन्स्ड इन्स्पेक्शन्स हे वता इन दीस कायदो. ज्युडिशियल मेकॅनिझम. स्पिकर सर हो कोड बार्ड सिव्हिल कोर्ट्स फ्रॉम हियरिंग डिस्प्यूट्स. सिव्हिल कोर्टान डिस्प्यूट हाडूंक मेळना. फॅक्टरीज म्हळ्यार कितें, फॅक्टरीचें डेफिनिशन चेंज केल्लें आहा. ओवरऑल इम्पॅक्ट स्पिकर सर इज दॅट एम्प्लॉयर म्हळ्यार जो सावकार आहा, जो इंडस्ट्रियलिस्ट आहा ताका ईज केल्लें आहा आनी वर्करांक एक्सप्लॉयट केल्लें आहा. हें जें सगळें जाता तें जर इकॉनॉमीक सर्वे रिपोर्टान आमी पळयलें जाल्यार हें इंडिया चायना करूंक आमी सोदतात. कित्याक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हाडपा खातीर. हातून स्पिकर सर 10.5 वरां काम करचें पडटलें. खंयच्याय फॅक्टरीन मनशाक आज 8 वरां करता थंय 10.5 वरां करची पडटलीं आनी ताका हेंय मेळचें ना, ओवरटायम मेळचो ना. हो हे कायदे येवपाचे आहा एप्रिलान. सो स्पिकर सर हातून जर सगळें पळयलें जाल्यार आंबेडकरान जे कायदे केल्ले लेबर रायट्स इन इंडिया म्हणटा ते हाडिल्ले B.R. आंबेडकरान, बाबा साहेब आंबेडकरान, ते तुमी काबार जावपाचे आसात. आनी हवेवर लेबर लॉ म्हणटा तो कॉन्करंट लिस्टान आहा. म्हणटा यू कॅन डिसायड टू मेक युअर ओन लॉज. That is why I support the resolution moved by the honorable member, because we have to have the willingness to make our own laws.
First of all, we have the ignorance of what is coming at us. And we are not willing to even listen to what is coming at us. मागीर तूं म्हणजे नॉलेज बिलेज म्हणून वयर कशी काडली? You should... तो कायदो येता तेन्ना अरे येता, एप्रिलान येता. एप्रिलाचे पयलीं येदें व्हडलें सेशन आसचें ना आनी तूं कायदो हाडूंक शकचो ना. स्पीकर सर, हाजे खातीर हे प्रो कॉर्पोरेट जे कोड येता हो इंडस्ट्रियलिस्टांच्या फावरात आसतलो आनी ताजे खातीर बॅलन्स जी जाय पडटा बिटवीन प्रोटेक्टींग वर्कर्स रायट्स अँड फॉस्टरिंग इकॉनॉमीक ग्रोथ ही जायना. हाजे खातीर हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन की ही आमची भाशणां जर ताका वायट दिसतात, ही भाशणां न्ही, दीज आर बेस्ड ऑन फॅक्ट्स आनी हे फॅक्ट्स आर नॉट ओगे टोकमटोक फायल न्ही, काडली जीब लायली ताळ्याक न्ही. These are, I have come prepared. He can give me a detailed answer. I will. You can check me where I am wrong. Renju Vegas. I stand by in support of the private members' resolution put up by our colleague Shri Kalu Sir. Sir, जेन्ना आमी उलयताय की फेर एंड जस्ट वर्किंग एनवायरमेंट, आज जोरी तोरी आमी चोयलां की आमकां गोंयकारांक IDCंत जॉब्स जे मेळटाय आनी जे मेळपा जाय फावो ते फावो जायनाय आनी फावो जाल म्हणटरी शिंकलो भुरगे अंडर कॅपेसिटी काम कोताय, बिस्त दाखोवपाक ते जॉब्स आमकां दिताय. सो हे कायदो जरी तरी आमी काडटाय तेजेर आय थिंक देर आर 5 important points which should cover fair and just working environment. And if we could focus on these 5 points आनी ह्या 5 जाग्यांचेर जरी तरी आमी हेजे पॉलिसी ड्राफ्ट केली आनी आमगे भुरग्यांक काम करपा हिंगा हें केलें जाल्यार वी विल सी अ लॉट ऑफ रिटेंशन, बॉयज गोईंग टू वर्क, children making sure that they make careers out here. First very important thing is happiness. Happiness is a metric that should be not underestimated. How to create happiness in a working environment, I think is gorjeche. Second is culture of trust. How we are going to ensure that the culture of trust is being developed in all these firms that are coming down in Goa to do business. The third is prioritize diversity. Diversified environment is going to make sure a good retention and locals can be part of this diversity that has to be prioritized. The fourth point is equity and the fifth point is inclusion. ये 5 point जोरी तोरी हम consider केले, focus केले, we are going to make a good legislative framework in order to ensure to create a fair and just working environment. Speaker sir, thank you. Shri Viresh Volkar. Speaker sir, I stand to support the private member resolution moved by my colleague Advocate Carlos Ferreira. Speaker sir, सकाळी हेजेर खुबशें डिस्कशन जाल्लें आसा आनी थोडक्यानूच सांगपाक सोदतलो हांव, कित्याक जशें मिनिस्टरान हें केलें की आनी सीएमानूय सांगलें, म्हाका तरी दिसता की आजून पर्यंत सरकार जो आसा तो सिरियस ना. गोंयकारांक जॉब दिवपाचें आनी गोंयकारांक जे खंय ना खंय प्रायोरिटी दिवपाक जाय जॉबाच्या बाबतींत थंय सिरियस ना. आतां वर्किंग एनवायरमेंट आमी पळयता, आमकां कितलेशे केसीस येता, हॅरेसमेंट जे जाता आनी कशें गोंयकारांक भायर म्हणजे एक्जिस्टींग कोण कामाक आसा तांकां पासून भायर काडपाचें, हे हॅरेसमेंट खूब हो प्रथा ही चालूच आसा आनी हेजेर कंट्रोल मात्तूय ना. हांव मिनिस्टरा कडेनूय खूब फावटी मेळ्ळो, मिनिस्टराकूय थोड्यो केसीस दिल्ल्यो. सो आजून पर्यंत मात तेजेर सोल्युशन स्पीकर सर कांयच येयल्लो ना. तें सोडून दिया स्पीकर सर. पूण हांव एक सारको व्हेरी इम्पॉर्टंट विशय मांडपाक सोदता आनी विचारपाक सोदता की जेन्ना बीजेपीचो सरकाराचो मॅनिफेस्टो जो आसलो त्या मॅनिफेस्टोन बेकारी भत्तो म्हूण आसलो. स्पीकर सर, ह्या बेकारी भत्त्यान 5,000 पर एनम म्हटल्यार अनएम्प्लॉयड कोण यूथ आसा, बेकार कोण आसा आनी तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीन रजिस्टर जाता ताका बेकारी भत्तो म्हणून मेळटा. सो हो बेकारी भत्तो मेळटलो काय कितें काय ही पोकी फटाश्यो ज्यो आसा ह्यो प्रत्येकदां सरकार जेन्ना हे इलेक्शनाक जेन्ना वयता तेन्ना मॅनिफेस्टोचेर दाखयता की आमी हें दितलें तें दितलें तें दितलें. जो पेडो दिला तो मेळटलो काय कितें आजून पर्यंत तरी मेळोंक ना. दुदाचो पेडो, गांवठी दुदाचो पेडो जो आसा तो आजून पर्यंत तरी मेळोंक ना. आयज यूथ आमचे रावल्या कित्याक तुमकां कामाय दिवपाक जायना, तुमचे कडेन अनएम्प्लॉयड आसा, रजिस्टर करूनय तांकां भत्तो दिया. सरकारान तांकां भत्तो दिवपाचो. एज पर तुमी जो मॅनिफेस्टो बीजेपी सरकारान मॅनिफेस्टो केल्लो तेज्या प्रमाणे भत्तो मेळटलो काय कितें होच प्रश्न करता. कित्याक हें रेजोल्युशन जें मूव केलां खूब गरजेचें रेजोल्युशन आसा, पण म्हाका तरी दिसना की तुमी हें सगळें पालन करतले. मात हांव मागतां की एटलिस्ट तुमी भत्तो दिया 5,000चो. 5,000चो जो सरकारान सांगलेलो याद आसा, मुखेलमंत्रीन याद करपाची की आमी घोशणा केल्ली की 5,000चो अनएम्प्लॉयमेंटाचो भत्तो जो आसा तो दितलो म्हणून. सो तें सांगपाचें. इतलेंच करून हांव 2 मिनटां सोंपयता. थँक्यू. Shri Nilesh Kabra. Speaker sir, I rise to speak
on the resolution moved by my colleague Carlos Ba Ferreira. Speaker, the resolution moved has meaning, but I will just add to a few things before the resolution is taken forward. Speaker, sir, any employee to take anybody, because the business is set up to do business, so to taking somebody on board, he will see the profitability of his company. आणि खंय तरी लोक जो ताका सहाय मेवता तो घेवपाक कळटले. हांव म्हणना की गोंयान गोंयकार भावा भयणी जे आसा हे सहाय मेवता सहाय मेवना हे हेजेर उलयना. पूण आज जेन्ना खंयचेय जर तुमकां कंपनीन पळोवपाक गेले जाल्यार ताका जशें म्हजे कलीग उलयल्या की खंय तरी गोंयकार घेयना. मातसो हे कित्याक घेयना हेजी स्टडी पयलीं करूंक पडटलें. गोंयान फॅक्टरी आसा आनी गोंयान ह्यो लोकांक कित्याक कामाक घेयना हें म्हाका दिसता लेबर डिपार्टमेंटान पयलीं करूंक पडटलें. बाबा हे तुजे एम्प्लॉई हे डायरेक्ट एम्प्लॉई अंडर कंपनी घेतलेले आहा तुवें, हे तुवें अंडर कॉन्ट्रॅक्टर घेतलेले आसा, हे अंडर कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले आसा. हेजे जर स्टडी केसी केल्यो जाल्यार वेर्ना इंडस्ट्रियल स्टेटीन म्हाका दिसता बेस्ट स्टडी केस. सिप्ला जशे फॅक्टरी ते 7 प्लांट आसा, बाकीचे खुबशे आसा. हे 2-3 जर घेतल्यो म्हाका दिसता वी वील हॅव टू हॅव अ कन्क्लुजन. हांवें जें पळयलां स्पिकर सर, हांव आज सरकारा मुडें हाडटा की लोकांक जांकां ते आपणाचो फायदो पळयता ते तांकां 12 वरां काम करता, ओटी दिता स्पिकर सर. आतां ओटी दिवंक पडटा दिता, पूण तेंचे स्केल जी आसा ती लेबर जी रेट आसा ते मिनिमम लेबर रेटीचेर दिता. आनी आमचे गोंयकार भाव भयणाक ती मिनिमम लेबर जी आमची गोंयची आसा ही तांकां परवडना. तांकां बेश्टे शेतान निघून गेलेले 800 रुपया 900 रुपया दिसाक मेवता. सो म्हाका दिसता होलिस्टिकली वी हॅव टू लूक इन टू इट. आनी जे लोक जे आसा जे एम्प्लॉई आसा तांकां इन्सेंटिवायज, हांव परतून रिपीट करता, इन्सेंटिवायज म्हळ्यार कितें, हांव म्हणलें फुकट दिनाका. जशें नॉर्मल लोकांक जेन्ना 80% or 75% or 80% लोकांक जर गोंयचे ना जाल्यार तांकां इलेक्ट्रिसिटी बील 4 रुपयान, आनी जर ते घेता जाल्यार तांकां इलेक्ट्रिसिटी बील 3 रुपया 50 पैसे. उदकाचें बील जर तांकां घेना जाल्यार तांकां जर 5 रुपया आसा पर युनीट 30 रुपीज पर युनीट आहा, हांकां 25 रुपया. अशें करून इन्सेंटिवायज केलें जाल्यार म्हाका दिसता गोंयचे लोक आमचे हे कंपनी लावूंक शकता आनी तेंचे फुडाकार बरें जावंक शकता. सो हेजे खातीर होलिस्टीक एंगल पळोवचो स्पिकर सर. फाल्यां तुजो बर्थडे, सगळ्यांक कट बंद आमी फाल्यां बर्थडे घेवपाचें तुज्या सगळे. सो म्हजें इतलेंच रिक्वेस्ट आहा की हे होलिस्टिकली सरकारान पळोवचें आनी एक खंय तरी तोडगो काडचो, कित्याक एवरी इयर हेच प्रॉब्लेम परतून जाता. सो हेजे फाटल्यान जर करता, कित्याक हेजे फाटल्यान केलें म्हाका दिसता एम्प्लॉयर घेतले, कित्याक जे मिनिस्टराक सांगलेलें की जे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट दिता हे सगळे अक्रॉस द बॉर्डर ना, सिलेक्टेड एरिया आसा, रुरल एरिया आसा आनी खंय आसा, हेका अक्रॉस द एरिया करचे अशी विनंती करता स्पिकर सर. थँक्यू. Speaker sir, the private members resolution, colleague and Kalusan Ada, it is very good. But I want to speak on 2 particular cases in my consensus. Speaker sir, आमगेल्या माननीय मुख्यमंत्री खबर आहा. आनीक जेन्ना एक युनिवर्सिटी आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघात येयल्या आनीक आमगे चीफ मिनिस्टर वॉज ऑल्सो कीन इन दॅट युनिवर्सिटी टू कम. आनीक थोड्या जाणांनी जायत व्हिडिओ काडलो, कितें उलयले. आय जस्ट वॉन्ट टू मेक क्लियर ऑन द फ्लोर ऑफ दीस हाऊस that land what is been taken 60,000 square meter is a private land. सध्या तरी आय एम नॉट इन फेवर ऑफ प्रो उलयना, बट आय एम टेलिंग यू द फॅक्ट विट हॅज टू बी क्लियर्ड. बिकॉज जायत जाणां कितें जाता संवय जाल्यार वचोन व्हिडिओ काडपाचे कितें तरी काडपाचें. बट दॅट युनिवर्सिटी हाडप गोंया इट इज नीड ऑफ द आर. आनी हिंग हेच ना कितें थिंगा बाबा कितें काजिनो हाडले वो सोऱ्या कितें हें वगत केलें आनी वो आनी कितें इलिगल केलें. नॉट इवन अ सिंगल ट्री हॅज बीन कट. इट इज अ प्रायवेट लँड. It has been purchased by a private company and that university is coming. I am also in favor. Manya Mukhyamantri allo chodse in favor alle, and it is a good thing. But what we have done during issuing the construction license, we have made it mandatory. जे courses आहे तांकां 50% आमगेल्या केपेंच्या मतदारसंघाक आख्या गोंया म्हणून हांव that we have to give the concession 50%. Then whatever jobs are put म्हणजे आहाय आनी वीच गोंयकारांक जाय वो आमगे केपेंच्या मतदारसंघात हे दिवपा जाय. हे 2 वस्तू आमी गायल्याय. बट इट इज देन अप टू द गव्हर्मेंट टू हाऊ टू टेक इट. आम जायत गायलें आनी ऑनरेबल आमगेलो पंचायत मिनिस्टर ना. समज हें तरी कोना जाल्यार डुईंग दीस इज नॉट ऑफ एनी यूज. आतां आनीक तितूंकूच जेन्ना आतां कन्स्ट्रक्शन जाता थिंगा भायली लेबर येयलो आहे. दॅट ऑल्सो आय एम टेलिंग. आनी हांव मुख्यमंत्री मुद्दम सांगूंक वता दे वॉन्ट टू पुट अ कॉन्क्रीट plant आमगेलो हेजो रेडीमेड कॉन्क्रीट प्लांट घालपा ना. नाव बिकॉज वी did not give the license, they have gone for an appeal.
BDO कळे हें कोणाक तूं कित्याक थिंग तरी तो प्लांट घालो आमगे भुरग्यांक कोणाक काम कोण मेळपाना आय मेड इट व्हेरी क्लियर आनी चीफ मिनिस्टराकूय सांगिल्लें बाबा हेतून आमी तुका ह्यो युनिवर्सिटी हाडपाक जाय कित्याक रॉंग वस्त कांय हाडय बट समज हाडपाक दिलें यू ऑल डोंट प्लीज सपोर्ट देम BDO फोन करून सांगपाक जायना बाबा हें दिन म्हूण आमगे गोंयकारांक तांकां काम मेळपा जाय आमगे केपें मतदारसंघाक सो नो आय मेक इट म्हणजे आयक दुसरे पळय आयक मातशें बस चीफ मिनिस्टर हांव सांगता हांव कित्याक सांगता बिकॉज चीफ मिनिस्टर वॉज ऑल्सो इन फेवर आय ऑल्सो वॉज इन फेवर बिकॉज इट्स अ गुड युनिवर्सिटी लेट इट कम वी आर नॉट इन फेवर आनी थिंग डिस्ट्रॅक्शन कांय जालें ना थोड्या जाणांनी कितें केलें व्हिडिओ हाडले दाखयले मात बोली कितें केलें म्हूण बट देर वॉज नो डिस्ट्रॅक्शन नॉट इवन अ सिंगल ट्री हॅज बीन कट बट नाव henceforth whatever work has to be done whatever promises whatever काय तितकी आम गायले लेट यू ऑल फॉलो सरकार तुंगे आहा सो मातशें हो फॉलो कर दुसरी वस्त आतां मुद्दम सांगता काली सांगिल्लें हांवें थिंग एक पेट्रोल पंप येयलो पेट्रोल पंप आज 18 जाण आहाय कामाक हांवें गोंयकार म्हणाक ना 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 हांव तुका सांगता कित्याक जॉब्सां लागून बिकॉज आय वॉज फर्म इनफ आय कूड एम्प्लॉय ऑल 18 स्टाफ ऑन दॅट पेट्रोल पंप ऑफ केपें मतदारसंघ तशें करून ONGCक इतली वर्सां ONGC सगळे भायर आहले आतां जो ED आहा ED जो आहा इज अ व्हेरी गुड पर्सन आतां 3000 स्क्वेअर मिटर जमीन आमी फुग्या दिल्या पंचायत बांदता सरकाराक जायना म्हूण 3 कोट्यां पंचायत बांदून दिता लोक मागीर तेजे ONGC जाय उलयताय आतां जे स्टाफ घेताय स्पीकर सर विथ माय मोदे इंटरवेन्शन चीफ मिनिस्टराचो तेतून आतां एवरी वन इज बीन टेकन एज गोंयकारांक घेताय हें कित्याक जाता कित्याक सरकार समज तरी फर्म आहा नाजाल्यार जाता नाल्यार आम कितलें ऑपोजिशन बोर्ड मारलें आनी सरकारान तरी मागीर कांय चेंज केलें आनी तांकां फावरा फोन मारलो BDO आनी कोणा कलेक्टराकूय हें जावपाना दीस इज वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल नाव ONGC इज डुईंग अ व्हेरी गुड जॉब सगळे गोंयकारांक येता तें जावपा जाय नाल्यार आतां NIT येयल्या युरी बोर्ड मारता पयर सांगतालो 5 लोकांक घेवन या म्हूण आमी तूं कांय इंटरव्यून जायना तूं डायरेक्टर हाडलो कांय ना सगळे बाकी भायले आहाय सो दीस शुडंट बी देर सो गव्हर्मेंट वॉट आय एम टेलिंग इज यू ऑल डोंट इंटरफियर तुम रुलींग आहाय म्हूण फोन करून तिंगा उलटा कोणाकय if it is not happening even that university has to be closed down I'm telling you speaker sir goinkar tari geina ani kaam tari construction tari goinkar dena I will see that the university doesn't come yes I'm telling okay स्पीकर सर एकूच मिनिट फक्त त्यांनी हे घेतला म्हणून दोशी वाटेन तूं उलयता आयक न्ही म्हाजें आतां तूं इतको लांब मदीं उलयलो स्पीकर सर तो सगळे युनिवर्सिटीक सपोर्ट करता बाकी सगळे करता ताजे ONGCची पंचायत बांदून दिली हांवेंय मदत करून सांगली तेणी सांगलें सगळें केलें आतां तो प्लांट टेम्पररी प्लांट जो कितें घालता पळय न्ही रे तेका परमिशन मागता तो तूं जें सांगलें पळय न्हू आतां तें जर परमिशन तुवें दिलें जाल्यार तो BDO कडेन कित्याक वयतलो तें परमिशन म्हाका सांग त्या प्लांटाचेर काम करपाक गोंयकार कितले जाण प्लांट काम करतले गोंयकार कन्स्ट्रक्शन तो जो हेजो कितें म्हणटा तेका ते RMC प्लांट घालता पळय न्हू रेडीमिक्स प्लांट हय रेडीमिक्स प्लांट रे ताजेर गोंयकार कोण काम थिंग पोल्युशन जाता तूं कित्याक दिवपाक दिता हांव तो परमनंट प्लांट घालिना तो इवन टेम्पररी पोल्युशन जायना अरे तो पण टेम्पररी त्या बिल्डिंगे खातीर घालता गोंयकारांक काम मेळटलें तें भायले सावन मनीस हाडा तूं गोंयकारांक काम मेळटलें तेजी बेगीन जावपाक जाय ना बेगीन जातलें हांव तुका 40 जाता 20-40 लोक दिता तूं दिनाका परमिशन गमर कामात परमिशन दियाली फुडें वचया श्री गमर कामात स्पीकर सर पयर लेबर डिपार्टमेंटाचेर डिमांड्साचेर डिस्कशन जालें आनी त्या वेळाचेर उलयता आसतना स्पीकर सर हांवें सांगिल्लें की वेर्ना इंडस्ट्रियल इस्टेट जमीन आमची गव्हर्मेंटाची लायट गव्हर्मेंटाची उदक गव्हर्मेंटाचें आनी हे फॅक्टरी घालता आनी गोंयकारांक अशें ट्रीट करतात जाय तेन्ना तांकां घेतले जाय तेन्ना तांचेर खोंट मारून भायर उडयले काल म्हज्या म्हऱ्यान एक भुरगो आयला अरावंड 50 year old वर्कींग इन ए मल्टीनॅशनल कंपनी हांव त्या एसेंब्लीक जो डेकोरमा खातीर कंपनीचें नांव सांगना त्या भुरग्याचें नांव सांग आफ्टर वर्कींग फॉर 15 years he has been told by that company executive that he should look out for some other job आतां 50 वर्सांचेर स्पीकर सर ताका जॉब कोण दितलो खंयची कंपनी ताका घेतली आनी ताजी फॅमिली आहा इतली वर्सां ताका आतां संवय जाल्या इतले पयशे जोडपाचे आनी मोडपाचे ताणें वचप खंय अरे आमची जमीन आमची लायट आमचें उदक आनी गोंयकारांक अशें ट्रीट करपाचें दीस शूड स्टॉप ताचे खातीर जर कितेंय कॉम्प्रिहेन्सीव लॉ हाडपा जाय तो मिनिस्टरान हाडचो अशी म्हजी रिक्वेस्ट आहा लेबर मिनिस्टर लेबर मिनिस्टर करतलो अशें म्हाका गॅरंटी आहा कारण ताणें हाजे पयलीं करून दाखयलां असलें ओके श्री डॉक्टर जनकांत शेट्टे म्हजें एकूच आसा सद्या जे गोंयान कंपनी फॅक्टरी इंडस्ट्री ओनर आसा न्ही तांकां कांय भंय ना आमचे आतां लेबर इन्स्पेक्टर कशें वचून चॅक करतात तांचें हें करपाक हांकां सद्या कांयच भंय ना
तेंच्यांनी तांच्या कंपनीन कितल्यांकय भायल्यांक घेवनी कितल्यांक गोंयच्यांक घेवनी काय तांकां भंय ना. आनी ते आनी कशी एक सिस्टम करता, तो मेन कॉन्ट्रॅक्टर आसा न्ही तो खंयचो भायलो हाडप आनी त्या मेन कॉन्ट्रॅक्टराच्या सकयल आमचे भुरगे काम करप आनी ते आमच्या भुरग्यांक गावतले कितले 12 ते 15,000 आनी ताका पिळाप आसता. सो खंय तरी मातशें सिरियसनेस येवपाक जाय. आतां आमचे लेबर इन्स्पेक्टर कशे वचून आमची शॉपां म्हणजे आमची इस्टाब्लिशमेंट चॅक करता आनी अशें फायन, तशें लेबर इन्स्पेक्टर वचून ते फॅक्टरीन चॅक करप तूं गोंयकार कितले भायले कितले आनी तूं भायले घेतले जाल्यार रिजन कितें घेतला ते असो मातसो तरी सरकाराचो तेचेर हांव म्हणटा तांकां टार्गेट करूं नाका, सरकाराचो तेचेर कंट्रोल आसपाक जाय. जाल्यार आमच्या भुरग्यांक कितें तरी मेळटलें जॉब, नाल्यार मेळचें ना. थँक्यू. श्री कृष सिल्वा. Speaker, sir, I stand to support the private member resolution moved by Sri Carlos Fernandez Ferreira. Speaker, sir, आमची इंडस्ट्रियल स्टेट आहा सांजा दी एरिया थिंग फकत आमकां मेळटा पोल्युशन, स्क्रॅप आनी डेंग्यू केसीस. सो थिंगाय जॉब्स मेळटाय ती आमच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. थिंगा ती नोटिफाय जावपाक जाय पयली फॅक्टरी एक ती जॉब्स आहाय म्हण. पोजिशन लिडर. Because I rise to speak in support of the private members' resolution moved by Advocate Carlos Ferreira and urge the government to introduce a comprehensive legislative framework to establish robust laws. And that's because amche main problem, one of the main problems of the state is the unemployment issue. And this is something that has been certified by the double engine Sarkar. Polchi Disak, Mukhel Mantri was saying that the planning and statistics figures doesn't exist. Then to Mark Poil sang. This has been given a certificate dilia ki we are 3.2% above the national average and we are second highest in the state. So this has been given by Modi Sarkar to Dr. Pramod Sawant Sarkar. Now this certificate, Speaker Sir, if we lie quiet about it, if we lie फक्त हिंग उलयले जायते उलयले एक कायदो जोरी तर येल ना विजयान सांगिल्ले ते भाशेन ने जो कायदो येवपा आहा that will have a lot of effect on the lives of the people. आतां जेन्ना हांव उलयतना स्पीकर सर म्हाका आतां एक मॅसेज येयली. I'll just read it. Dear sir, I am Vishal Naik. I have been working in Cipla for the last 3 years. But on 6th July, Cipla company HR suddenly transferred me to Sikkim. I cannot go because I have a medical issue. I kindly request you to please stop my transfer. I think if I don't go there, then Cipla company will terminate me. I'll forward it to you, Honorable Chief Minister. Under Essential Services Act, the pharmacy companies are doing this. This, Speaker Sir, आज कुंकोळची गावांत industrial estate ha. Forget people from Kunkolim. Goans are not there. There has to be some law. There has to be some order. How do we resolve this plan? He vikasit konage jata Speaker Sir. Goinkarage vikasit am जायना. Goinkar vikasit जायना. Mukhel Mantri, we are Goans first. And I believe that jenna NIT चो issue आतां तुकाय खबर आहा जेन्ना 2012 आनी 2010 हे सुरवात जाली त्या वेळार दिगंबर कामत मुखेल मंत्री आशिल्ले आनी द इश्यू ऑफ लँड एक्विजिशन स्टार्टेड देन. त्या वेळार स्पीकर सर तेमी आमकां प्रॉमीस केल्लें जॉब्स ऑल अदर फेसिलिटीज. आज म्हाका दूख जाता सांगपाक 2 मिटींग जाल्यो. आज मुखेल मंत्री सकाळ आमकां आश्वासन दिलें हांकां आपयताय म्हणून 3 पुसा जोरी तर मुखेल मंत्रीक ह्या डायरेक्टरान आपयन सांगपाक आनी ते आयकनाय जाल्यार उल कितें स्पीकर सर हें सगळें अंधा कानून जालें मरे. उल कितें तर वाय आर दे आर नॉट गेटिंग स्कॅर्ड बिकॉज वी डोंट हॅव द लॉ. एंड आय रिक्वेस्ट दी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू अक्रॉस ऑल द इंडस्ट्रियल इस्टेट. IPB एक फिगर दिता इतले लाख 13 लाख जमीन दिल्या 13 लाख जमीन दिन 25,000 crore येत म्हणून सांगताले. येल कितुले स्पीकर सर हार्डली फ्यू I think close to 1,000 crore. How many people were employed? How many are employed basically? And out of that, how many are goans? जे अरे कर्नाटका सोड रे कर्नाटका आम कर्नाटका उलयना कर्नाटका हाय तेंकाय भायर माराय. तूं ते लामाणी चोड मोगान उलयनाक तूं
कळ्ळें तुका न्हू हो चड लांबांनी मोगान आहा स्पीकर सर तूं मोगान आहा तो जाणाय रे आमी म्हण बरो राव सुसेगाद मातशें राव तुगे खोटो आमकां 9 म्हयन्यान मातशें राव स्पीकर सर हांव पड सांगता मुखेल मंत्रीक मातशें हेजेर लक्ष घाल get in a law so that Goans get justice, Goan gets the benefit. Thank you, Speaker. Yes, Mandimut. Speaker, sir, I stand to reply to the resolution moved by Honorable Member Advocate Carlos Ferreira. Speaker, sir, the Office of the Commissioner of Labour and Employment implements various labour legislation as enacted by Government of India and as extended to the state of Goa. Beside the state labour legislation and the schemes for the welfare of the workers in the state of Goa. For effective enforcement and implementation of provisions of all these labour legislations aiming at welfare of workers, different authorities are appointed and notified by the government. Some of the labour legislations which aim at the welfare of the workers are as follows. Building and other construction workers, Contract Labour Act 1970, Employees Compensation Act 1923, Equal Remuneration Act 1976, Industrial Dispute Act 1947, Industrial Employment Act 1946, Interstate Migrant Workers Act 1979, Minimum Wages Act 1948, Maternity Benefit Act 1961, Payment of Gratuity Account Act 1972, Payment of Wages Act 1936. Besides other acts, the routine and surprise inspections are being carried out by the enforcement machinery appointed by the purpose of implementation of provisions of this Act and the rules and thereunder. Wherever the instance of violation and statutory benefits provided under the Acts are noticed, strict action is initiated against the employers by way of filing prosecutions in the court of law or otherwise. The Government of Goa has revised minimum rates of wages in 20 scheduled employment in the state of Goa with effect of 11th August 2023 and has further increased the same by the way of issuing the order increasing the variable dearness allowance with effect from 1st April 2024. The Government of India, in order to bring simplicity, transparency and uniformity, has enacted below mentioned 4 labour codes by repealing 29 existing labour legislations. They will come into force once the Government of India notifies the same. The details of said 4 labour codes is under. The codes on wages to 2019. No, it is not bad. I will give you the advantages also of the new codes. There are advantages. See, just let me finish my by amalgamating 4 existing central labour acts, namely Payment of Wages Act, the Minimum Wages Act, Payment of Bonus Act 1965, the Equal Remuneration Act 1976, an act to regulate wage and bonus payment in all employment where any industry, trade, business or manufacture is carried out. The second one, the Industrial Relation Code 2020. By amalgamating 3 existing central labour acts, namely the Trade Unions Act 1926, the Industrial Employment Act 1946, and the Industrial Dispute Act 1947, an act to consolidate and amend the law relating to trade union. Conditions of employment in industrial establishments are undertaken, investigation and settlement of industrial dispute, and for matters connected therewith on incidental thereon. Third, the Code on Social Security 2020. By amalgamating 9 central labour acts, namely the Employees Compensation Act 1923,
the Employees State Insurance Act 1948, the Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act 1952, the Employment Exchange Compulsory Notification of Vacancies Act 1959, the Maternity Benefit Act 1961, the Payment of Gratuity Act 1972, the Senior Workers Welfare Fund Act 1981, the Building and Other Construction Workers Welfare Cess Act 1996, the Unorganized Workers Social Security Act 2008, an act to amend and consolidate the laws relating to social security with the goal to extend social security to all employees and workers either in the organized or unorganized or any other sector of a matter connected therewith or incidental thereto. The fourth, the Occupational Safety, Health and Working Condition Code 2020, by amalgamating 13 central labor acts, namely the Factories Act 1948, the Plantation Labours Act 1951, the Mines Act 1952, the Working Journalist and Other Newspaper Employees Condition of Service and Miscellaneous Provisions Act 1955, the Working Journalist Fixation of Rates of Wages Act 1958, the Motor Transport Workers Act 1961, the BD and Cigar Workers Condition of Employment Act 1966, the Contract Labor Regularization and Abolition Act 1970, the Sales Promotion Employees Condition of Service Act 1976, the Interstate Migrant Workmen Regulation of Employment 1979, the Cinemakers and Cinema Theatre Workers Regulation of Employment Act 1981, the Dock Workers Safety, Health and Welfare Act 1986, and the Building and Other Construction Workers Regulation of Employment and Conditions of Act 1996. Speaker, sir, I will basically just explain some of the positive points as far as the new rules which will be coming, the Act will be coming to force. To ensure security to all workers, the central government has amalgamated 9 labor laws in a social security code in order to secure the right of workers for insurance, pension, gratuity, maternity, benefit, etc. Through this code, a comprehensive legal framework for social security has to be created so that workers can receive social security completely. Under this in a step-wise manner, a system would be institutionalized for the contribution received from the employer and the worker. The government can fund the contribution of workers from disadvantaged section. And Speaker, sir, I will examine and if required to suit the local situation, make suitable legislation if it is necessary. Yes. Speaker, sir. Honorable Speaker. In view of this, I request the Honorable Member to withdraw his resolution. स्पीकर सर ॲड करता फक्त हांव म्हणजे मिनिस्टरान जे सांगला पळय त्या अनुसार इट इज अ स्टेट अमेंडमेंट टू द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इट इज अ कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ द वॅकन्सीज ॲक्ट 1959 ताका आमी अमेंडमेंट जो हाडटा पळय न्ही अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 2 to decrease the applicability of the Act from the existing 25 worker to the 10 worker so that the establishment is engaging the 10 workers have to notify their vacancies to the employment exchange. हो एक amendment हाडटा आमी so तांकां consider करून. Second, it is amendment of the section 5 to enable the department to collect the additional information from the establishment about the recruitment and other activity. The department has had any further information, including the information in respect of the job fair, job likely to be created in the next 6 months, detail of the recruiting employee against the notified vacancies, status of the candidate sponsored by the employment exchange during the information of the candidate has not selected for the sponsored list, etc. And after the 1 month and from the date of the issue of the appointment order or the letter to the existing section. हे जे आसा पळय ताका आनी एक म्हणजे अमेंडमेंट टू द सेक्शन 7 फक्त आमच्या इंडस्ट्री कडेन डिस्कशन सुरू आसा आमी आमच्या लेबर कमिशनर हो इंडस्ट्रीज कडेन उलयता तांकांय कॉन्फिडन्सान घेता तांकां अशें दिसूं नाका की आमकां कॉन्फिडन्सान घेनात तर केलें मागीर कर्नाटका सारकें जातलें कर्नाटकाच्या कॅबिनेटात पास केलें आनी वांगडाच कर्नाटकाचोच हे जो आहा पळय खासदार शशी थरूर तेणी टिका केली 3 वरांच्या भितर हांव तितूर वचना
हय रे तो केरळाचो रे काँग्रेसचोच खासदार रे कर्नाटकाच्या गव्हर्मेंटान केले आनी 3 वरांच्या भितर डिसिजन परत घेतले अशें आमकां जाल्लें नाका. 4th वन इज अमेंडमेंट टू द सेक्शन 7 to reduce the instance of the non-notifying the informing the regional employment exchange and about the vacancies. The penalty of such violations has been increased from the existing 500 to the ranging from the 10,000 to the 4 lakhs, and with the तितूर 10 to 5 तेजी हे कितें कितें आसची फायन्स आनी हे ते हाजो जो तो डिटेल्स दिला. ते जाल्यार स्पीकर सर हालींच आमी म्हणजे 9/7/2024 हेका एक सर्क्युलरूय इश्यू केला. प्रायवेट सेक्टरांतली एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट आसा पळय न्ही ही एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट गव्हर्मेंटात लागू जातले. गव्हर्मेंटाचे आतां C कॅटेगरी जॉब येता तेन्ना ती लागू जातले. त्या खातीर प्रायवेट सेक्टरान जे जॉब करता तेंच्यांनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजीक कळोवचें की आपूण प्रायवेट सेक्टरान जॉब करता. इन फ्युचर तेजी ती एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेटूय बी यूज जातली. मिनिस्टर उलयता आसतना जे सगळे इन डिटेलान जे सगळे एट प्रेजेंट आमी कितें कितें वर्करांक मेळपाक जाय ताच्या खातीर खंयच्या खंयच्या एक्टाच्या अनुसार कितें करता तें डिटेलान सांगलें. आनी इन लॉंग रन सेंट्रल एक्ट जो म्हणटा तो जे येवपाचे आसात द कोड ऑन द वेजीस ऑफ 2019 परत तेज्या उपरांत इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 द कोड ऑफ द सोशल सेक्युरिटी 2020 आनी द ऑक्युपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडिशन कोड 2020 सगळे न्हू रे हांव तेंच सांगता न्ही तूं स्पीकर सर हांव रेफरन्स इतक्याच खातीर करता तुवें तें ड्रॅकोनियल आनी हें तें सगळें सांगलें तुवें म्हणून म्हणटा तुका हांव कोंकणी समजना दिसता स्पीकर सर खंयच्या भाशेन उलोवंक जाय हेजेर म्हाका कोंकणी समजता. अरे हांव जे उलयता तेच ताणें आन्सर दिला. हो मदीं उडो विजय चड आपलें उलय कळना म्हाका कितें तें सिरियस ना स्पीकर हो एंटी गोवन इज नॉट फॉर गोवन लेबर परत एकदा सांगता एलिगेशन डायरेक्ट हांवें स्पीकर सर तेका परत एकदा सर जेन्ना आमी कायदे सांगता म्हाज्या सरकारान ज्या पळय गोंयकारा खातीर कितें करपाक जाय तें केलां. हांव परत सांगता स्पीकर सर कितें तेन्ना ऑब्जेक्शन तशें कशें घेतलें तुवें जेन्ना हे 4 डायरेक्टली हेज्या 4 एक्टाक जो आहा पळय न्ही तो ड्रॅकोनियल आनी हे तेजे सांगता पळय न्ही तू पयलीं ड्रॅकोनियनूच ते सांगलें ड्रॅकोनियनूच ते ना ड्रॅकोनियनूच एंटी लेबर ते कंप्लीट करपाक दियात. स्पीकर सर एंटी लेबर आसूच शकना. स्पीकर सर परत स्पीकर सर चायना करूंक सोदता तो चायना जाल्या उपरांत FDI हाडपाक फॉरेन डायरेक्ट इन्व्हेस्टमेंट हाडपा खातीर इंडिया चायना करूंक सोदता. FDI हाडपा खातीर न्ही इट इज इन द फेवर ऑफ लेबर. ताजेर बरयल्लें आहा FDI हाडपा खातीर म्हणून तुज्या बजेटान निर्मला सीतारामनान पयर सांगला FDI येतली म्हणून. तुम्ही बजेट वाचना तुम्ही फक्त चिटीचेर रावतात. स्पीकर सर तो सगळे जे आहा पळय न्ही तो एकत्र कोरिलेट करता आनी उलयता ह्या विशयाचेर. स्पीकर सर काम आमचें कोरिलेट करपाचें. स्पीकर सर होलिस्टीक व्यू म्हणटा तो आसपाक जाय आमदाराक. स्पीकर सर आमच्या हितून म्हणणें आसा हे इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत हातूंत जर आमकां दिसता स्टेट स्पेसिफीक कितें करपाक जाय आसत जाल्यार सुद्दां सरकाराची तयारी आसा. मिनिस्टरान सांगला त्या प्रमाणे हेंच हांव सांगतालो कॉन्करंट लिस्टान येता म्हणटकर आमकां कायदो करचो. इट इज तेकाच लागून सांगता जावचे पयलीं प्रिव्हेन्शन बेटर दॅन क्युअर म्हणटा म्हणून स्टेट स्पेसिफीक जर कितें करपाक जाय आसत जाल्यार ते कितें करपाक जाय तें सांगलें मरे आमी. ताच्या खातीर आत्तां आमी जे आसा पळय न्ही ताच्या पयलीं करपाची गरज ना. पयलीं आमी आत्तां अमेंडमेंट हाडटा. इन फ्युचर तुमी जशें सांगलां ते इन फ्युचर कॉन्करंट लिस्टान येयल्ल्या कारणान कितें जर ताका एडिशनल अमेंडमेंट करपाक जाय आसत जाल्यार आमची करपाची तयारी आसा. म्हणून ते रिक्वेस्ट बाब कालू संचारी फाटीं घेवचे. ऑनरेबल स्पीकर आमकां आश्वासन दिलां की आतां एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बिल विल बी अमेंडेड बट इट इज अ सेंट्रल लॉ. Unless you get concurrence of the President of India, this law cannot be made law. So you have to take this bill over there. Ring pass kelyan kain zaashna 2-3 orsak. Second, these central laws which are coming in by consolidating all the acts will be central laws, nothing Goa specific. What you can do now is Goa IDC can be amended because industries is with you under state list 2, and factories and boilers come under concurrent list. So when it is industries is with you and you are brought in industrial law, even land is under entry 18 of list 2 with you. Therefore, you're giving the land. That's what I had pointed out. You can amend that and you can bring the provision. I'm not saying about the other establishments outside. I know the controversies which will arise. But I'm not asking even the government, nor will I make foolish suggestions, put it and get yourself burnt. No. What I'm saying, what you can do is what is within your jurisdiction. That is what we are demanding you do it. At least first step you protect in the industrial areas which can be done. Even otherwise, whatever you may have the powers under list 2,
of industries which can be subsequently brought in, that you can defer later. But this amendment, why should you not bring it? स्पीकर सर, इन फ्युचर जो आसा पळय न्ही, एकदां हे म्हणजे आफ्टर द मार्च 25 इम्प्लिमेंट जाल्या उपरांत आमी डेफिनेटली हेजो रिगार्डींग द IDC आनी हेजो ताजो विचार करपाक शकता. म्हणून म्हजी रिक्वेस्ट आसा ताका तांच्यांनी फाटीं घेवचें. Sir, ते लेट जातलें. Before March 2025, we have to do an amendment now. 2025 रावल्यार it will be, so सांगोत ते भाशेन draconian. स्पीकर Postmortem सर, जातालें आमचें. आत्ताच्या घडीक म्हाका दिसता हे टायम म्हळ्यार पोस्टमॉर्टम जातलें. सगळे आहाय तितले आत्ताच्या मतले. घडीक खूब बेगीन जातलें स्पीकर सर. नेमदार कितें ना गेले No, we are not taking back. We'll go for Division voting. mark division. we want. We'll go in for a voting and we'll see division. अजय, बाकीचे कोणाला काय खबर? आता हां आता हांव कालू श्रीरामचो थाराव सभागृहाच्या मतदानाक घालता. बेल सोंपली. Speaker sir, birthday तुगेली मातशें राव. राती. सगळे आले. व्हडलें भाशण दितात वयता. काय बिनागा, काय बिनागा. हां आता हांव श्री कालू श्रीरामचो थाराव सभागृहाच्या मतदानात घालता. जांकां हो थाराव मान्य आसा ताणें आपल्या जाग्यार उबें रावचें. उबे आशिल्ले 1 2 3 4 5 6 7 कितले आहाय आमी? जेके मान्य आसा All in favor of Goans. इन फेवर आं जेका मान्य आसा ताणें 7 8 जाले 8 आनी एक लयलो 8 7 हे बजा बसून घ्या. जेका मान्य ना ताणें उबें रावचें. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 by 7. येस बसून घ्या. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हो थाराव न्हयकारलो. नेक्स्ट श्री विरेश बोरकर. Speaker sir, I stand to speak on my private member resolution. Speaker sir, this house strongly recommends the government that the salt pen owners and cultivators be given additional support and financial assistance in order to revive, protect, and most importantly, save the old age practice of traditional salt production, and to make a special budget provision which will help in repair of barns, dukes, and sluice gates that are close to these salt pens. Speaker sir. पासपोर्ट करताना आताच सांग बरें. तू पासपोर्ट एक मिनट. थाराव सभागृह मुखार आसात. आतां उलयात. आं हेजेर एक अनस्टार्ट क्वेश्चन आयिल्ले आनी ते हांवें नेक्स्ट सेशना पोस्टपोन कित्याक केल्ले आनी हे रेजोल्युशन जावन आसा ऑन द सेम सब्जेक्ट. हांव कितें तुका सांगपाक सोदतां, एक्चुली हें पयले आमचे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंटच्या अंडर आसलें. मागीर ते आमी हँडीक्राफ्ट्साक जबाबदारी दिली. थिंगा कांयच जावना. हांव सिरियस आसा कित्याक इट इज अ ट्रेडिशनल ऑक्युपेशन. अंडर MSME हुंय तरी एक स्कीम बसोवन अंडर सम बजेट हेड आय वॉन्ट टू हेल्प द सॉल्ट पीपल. समजलो न्हू? तेका लागून मुद्दम हांवें नेक्स्ट सेशना पोस्टपोन केला. सो एज अगेन्स्ट दॅट यू प्लीज विड्रॉ युअर रेजोल्युशन. हांव करता. स्पीकर सर म्हाका मांडपाक तरी दी. अरे
पोस्टपोन कसो करतलो हांव रेजोल्यूशन हांवें पोस्टपोन उलोवपाक जाय स्पीकर सर रेजोल्यूशन तें पोस्टपोन केला न्ही No, how will he, why will he withdraw? एलिक्यूज डिफरंट आनी हे डिफरंट स्पीकर सर सेम सब्जेक्ट रेजोल्यूशन डिफरंट already स्पीकर सर ओके यू वांट इट पोस्टपोन Postpone आय नो कशें जातलें? प्रॉब्लेम आय वांट टू हेल्प पोस्टपोन जावपाचें ना हे रेजोल्यूशन मरे नेक्स्ट सेशन अरे हे रेजोल्यूशन मरे अरे बाबा रेजोल्युशनूय पोस्टपोन जाता नेक्स्ट सेशनाक इफ तो द एलिक्यूज मिनिस्टर सांगता वॉन्ट्स स्पीकर सर मिनिस्टराक जर जाय ताका सारक्यात उत्तर दिवपाक जाय तो पोस्टपोन करू शकता Move केलें तेणी. विड्रॉ कोन्ना करे नो Withdraw प्रॉब्लेम जायना. नो प्रॉब्लेम विड्रॉ जायना रे शुअर मरे गेले ते फावटी ड्रॉ केला ते सामान्य लहान मनशाचे जे मीठ काडटा त्यांची काळजी सरकाराकूय मानलंय. आहा मावीन. आमकांय आहा मावीन. नाका तूं मांडलें तुजे नेक्स्ट सेशनाक गेले पोस्टपोन म्हटलें पोस्टपोन मरे पोस्टपोन म्हटलें नेक्स्ट सेशन हाडया मरे एक काम तेन्ना करा. तुका सांगता अमके तांकां हेल्प करता अमकी स्कीम काडला अरे राव रे त्या आनी एक्सप्लेनेशन नाका नेक्स्ट सेशन सांगता तू आन्सर आणता ती जाल्यार आतां घे तू सगळें उलयता स्पीकर आर यू आन्सरिंग नाव डोंट से पोस्टपोन पोस्टपोन दोड न्हू आन्सर इतलोच की आमी तांकां हेल्प करपाचें आहा हितून सांगपाक कितें रॉंग आहा कर सर ते लाईट क्लिअरिफिकेशन बंदूक गेली सत्य खळे अरे देवा स्पीकर सर पडपाना मरे मुखेलमंत्री हांगा आसा म्हणून हांव इतलेंच सांगूंक सोदतां खूब ओडीपी चालू आहात सॉल्ट पॅनां हाजे पयलीं कन्वर्ट करून बिल्डिंगो आयिल्ल्यो आहा नॉर्थ गोवान हें जाल्लें आहा हांव जेन्ना टावन प्लॅनिंग मंत्री आशिल्लो तेन्ना हांवें सॉल्ट पॅनां काडिल्लीं जी कन्वर्ट केल्लीं म्हाका काडटकर ती कन्वर्ट जाली सर पोस्टपोन जाल्लें खबरां लायक पोस्टपोन जावन मदीं आनी कन्वर्ट जायत विजय बाब अश्युरन्स दी म्हणटा हांव विजय सरदेसाय कन्वर्ट करपाक कर सर हे हो ठराव जो आसा Postpone केला. ऍडमिट केल्लो आसा एक काम कर ऍडमिट केल्लो आसा मंत्र्यान सांगलें आसा की नेक्स्ट सेशनाक स्पीकर सर नेक्स्ट सेशन पोस्टपोन नेक्स्ट सेशन व्यवस्थित उत्तर मेळटलो हाजे डिस्कशन नेक्स्ट सेशनाक ताजे मदीं कन्वर्ट करून नाका भाटाव तूं ताका सांग तेच सीएमान एश्युरन्स दिवप मरे Next resolution, त्या मनशाक सॉल्ट पॅना श्री उल्हास तुयेकर. दी ते श्री उल्हास तुयेकर स्पीकर सर एक मिनिट एकूच झाल्या salt pen. स्पीकर सर इम्पॉर्टंट इम्पॉर्टंट हांव नेक्स्ट सेशनाक तोपर्यंत उलयता सॉल्ट पॅन सगळी लिस्ट आउट करपाक सुरवात करता आमी ती आनी कन्वर्ट जावची ना. येस उल्हास तुयेकर आगारवाडे चोपडे उल्हास म्हणटा तुयेकर. ते, लोकांचो डिमांड आहा Because, सॉल्ट पॅन करूंक जाय म्हणून शीत खुणे मीठ खाता अरे स्पीकर सर होय कन्वर्जनान आशिल्लो पयलो कन्वर्जन करून हांव दार आधी जालें. clearly सांगूंक नेक्स्ट शकता. रेजोल्युशन नाका. श्री उल्हास तुयेकर मंत्री मंत्री उलयनाका हांव केन्नाच नासलो मिनिस्टर श्री उल्हास तुयेकर to establish special family code for each taluka in view of huge pendency of cases in civil code. ठराव सभागृह मुखार आसात उलयात उलयात स्पीकर सर गोंयभर आमच्या सिव्हिल कोर्टान आमी पळयता त्या सिव्हिल कोर्टान केसीस येता क्रिमिनल केस सिव्हिल केस डायव्हर्स केस रेग्युलर आनी स्पेशल इन्व्हेंटरी केस आनी ह्यो खूब केसीस आमच्या मडगांवांतले हांव सांगता ही मडगांवां स्पीकर सर 2023 सिव्हिल कोर्टान टोटल 281 मॅरेज पिटिशन केस फायल जाल्ल्यो आनी ह्या वर्सा जानेवारी 24 ते जानेवारी जून 24 स म्हयन्यांक जवळ जवळ 144 मॅरेज पिटिशन केस फायल जाल्या स्पीकर सर आमी पळयता ह्यो चडश्यो केसी आसता त्यो सेन्सिटीव इन नेचर एज समटायम्स दे इनवॉल्व कस्टडी ऑफ मायनर चिल्ड्रन एंड यंग चिल्ड्रन आर ड्रॅग इन लिटिगेशन्स ऑफ दॅट पेरेंट्स टुडे वी फायंड मेनी डायवर्स पिटिशन्स बीइंग फायल्ड इन वेरियस कोर्ट्स ऑफ गोवा स्पीकर सर ह्यो केसी ज्यो आसता त्यो इगो आसता बायलां आनी घोवा मदीं केन्ना केन्ना घोवा बायलां मदीं पटना आनी बारीक बारीक इश्यूचेर हे डिवोर्स केसीस फायल जाता आमी पळयता खुबश्यो अश्यो केसीस आसता पयलींच्या तेंपार जर एक मनीस दादलो मनीस जावं बायल मनीस लग्न जाली आनी ती समजून घेताली आनी डिवोर्स जायनासलेले पूण आतां आमी पळयता ह्यो जे आंकडे पळयल्यार डे बाय डे डिवोर्स केसीस वाडीत आसता त्याच प्रमाणे आमी पळयता ह्या आमच्या केसी खातीर सरकारान गोवा चिल्ड्रन कोर्ट पोस्को कोर्ट अशे स्थापन केल्ले कडेन आसा जाल्यार ह्यो केसी सुद्दां टायमार जर तांकां न्याय मेळटलो डिवोर्स केसी आहा त्यो जाल्यार तांच्या खातीर स्पेशल कोर्ट करपाची गरज आसा त्याच प्रमाणे मडगांवान आमी पळयता सिव्हील कोर्टान 2023
668 इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग विथ रेग्युलर आणि स्पेशल इन्व्हेंटरी पिटिशन फायल जाल्ली आणि आयज नो क्रॉस टॉक उलयतात सगळ्यांना आवाज येता सगळो तो. ह्या 6 म्हयन्या भितर आमी पळयता जानेवारी 24 ते जून 24 पर्यंत 352 रेग्युलर इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग अँड 57 स्पेशल इन्व्हेंटरी प्रोसिडींग्स ह्यो केसीस फायल जाल्ले कडेन आहा. स्पीकर सर, there is a need to establish special code where judges decide only such inventory application as they are more of family matters for partition or determination or succession legal heirs. These cases cannot be tried along with other civil or criminal matters. Since there is no special court established only to deal with inventory matters, there is unnecessary delay with cause to such inventory petitions. Many a times we see that such inventory petitions are filed by senior citizens, and due to pendency, senior citizens are made to come again and again in court. I demand that there should be special code designated for each taluka only to deal with such types of cases. डॉक्टर चंद्रकांत शेट्टी. हय जातलें. म्हणून तो उलयलो तेजेर. स्पीकर सर, आज जे प्रायवेट मेंबर रेजोल्युशन म्हजे कलीग ऑनरेबल MLA उल्हास तुयेकारान जे घातला की फॅमिली कोड आमच्या गोंयांत जाय, हे खूब इम्पॉर्टंट आसा. इम्पॉर्टंट आसपाक हे फॅमिली कोड करतना हे फॅमिली कोड बाकीच्या स्टेटींनी आसा, म्हाका दिसता महाराष्ट्राक बी आसा. आज जे फॅमिली कोर्टाचे जे केसीस आसा, स्पेशली डिवोर्स केसीस, डॉमेस्टीक वायलन्स किंवा सिनियर सिटीजनांक घरांतल्यान त्रास किंवा पेरंट्सांक त्रास, अशे कितलेशेच हे फॅमिली मॅटर्स आसात. आणि हे जर आमच्या रुटीन कोर्टान गेले जाल्यार डिले जाता. आतां फॉर एक्झाम्पल एक डिवोर्स केस कोणची आसा, रुटीन कोर्टान गेले जाल्यार 4-5 वर्सां सुद्दां घेवंक शकता. त्या म्हणसर दोनूय पार्टींचे तांची एज वता आणि तांचो मागीर फुडें तांच्या लायफाक प्रॉब्लेम जाता. सो जर अशे फॅमिली कोड आसात, जर बेगीन सेटल जायत जाल्यार दोगांयकूय तांचें आपलें फुडलें जिवन सुखी करूं शकतात. प्लस हे डॉमेस्टीक वायलन्स बी आसता कशें आसा, डिले जाल्या मुळे. आनी हे कोड करतना आनी एक हे म्हजें सजेशन आसा, थंय लिगल कावन्सिलींग जावपाक जाय. म्हणजे कोर्टान वचच्या पयलीं दोनूय पार्टींक घेवन प्रॉपर कावन्सिलींग करपाक जाय की बाबा तुमकां हे खरेंच फुडें वचचें आसा काय ना. कित्याक खुबशे फावटी अशें जाता, कावन्सिलींग जर करीत जाल्यार थिंग्स कॅन बी रिजॉल्व जाता. अल्टिमेटली आमकां कितें आसा, हे एम हे सगळें कितें आसा, जर आमकां जो आमचो समाज आसा आमच्या भोवती तो सुखी पळोवपाचो आसा. वी वॉन्ट टू सी एवरीबडी हॅप्पी, म्हणून हे कोड करपाचें आसा. पण म्हजी रिक्वेस्ट आसा, हो फॅमिली कोड आमच्या गोंयांत जाता तितलो बेगीन जावपाक जाय आनी केसीस बेगीन रिजॉल्व जावपाक जाय. श्री विजय सरदेसाय. स्पीकर सर, हांव हें रेजोल्युशन सपोर्ट करपाक उबो आहा. एक म्हणल्यार लॉ कमिशनान एक 59th रिपोर्ट दिला 1974. आनी द कमिटी ऑन द स्टेटस ऑफ वुमन म्हणून रिकमेंडेड दॅट द मॅटर्स कन्सर्निंग फॅमिली बी डेल्ट विथ सेपरेटली. 1984 स्पीकर सर फॅमिली कोर्ट एक्ट म्हणटा तो पास जालो. ताजे मागीर सेटिंग अप ऑफ अ फॅमिली कोर्ट एंड इट्स फंक्शनिंग लायज विदीन द डोमेन ऑफ द स्टेट गव्हर्मेंट इन कन्सल्टेशन विथ रिस्पेक्टीव हाय कोर्ट्स. हें तांणी सांगिल्लें आहा. स्पीकर सर, एज पर द एक्ट इट इज मॅन्डेटरी for the state government to set up a family court for every city or a town whose population exceeds 1 million. आमी 1.5 million आसा ते आतां. So I think we are prone for it. Speaker sir, 14th Finance Commission अशें सांगता की 235 फॅमिली कोर्ट्स सेटअप जावंक जाय जे जावंक ना. स्पीकर सर, कमिशनान मागलां की फिस्कल स्पेस दिवचो आनी टॅक्स डिवल्युशन म्हळ्यार 32 to 42% हाजेर दिवचें अशें म्हणून सांगिल्लें आहा. 836 family courts are functional across the country this is in May 2024. Speaker sir, अशें जर पळयलें जाल्यार रिकॉर्ड्स पळयल्यार अशें कळटा की जंय फॅमिली कोर्ट्स घाल्या थंय 5% पेंडींग केसीस बेगीन सोंपतात एवरी मंथ. हें जर सगळें पळयलें जाल्यार आमी असो एक सारांशाचेर पावूंक शकतात की केसीस इन दीस कोर्ट्स विल बी हाय, बट द नंबर ऑफ केसीस डिस्पोज विल ऑल्सो बी हाय. Therefore, there is no other option but to support this resolution. Speaker sir, I rise to support this private members resolution moved by my colleague Ullas Bab. I believe that the family courts, this is the need of the hour. Especially in every taluka, in the entire country, with the number of domestic violence cases, divorce cases and all senior citizen assault jata.
I believe this is the only way that they can get justice faster. This is a good thing, so we support it. मंत्री. Speaker, sir, with regard to the resolution before the House moved by my colleague Ullas Tuenkar, I would like to state as under. I think briefly, most of the points have been covered by my colleague Vijay Sardesai, which are right. However, there was an attempt to force the government to set up these family courts in Goa. Somebody went to the High Court way back in 2005. A case was filed before the Honorable High Court of Bombay. And the High Court held that in view of the conditions like 1 million population, etc., this petition did not stand ground and the petition was dismissed by the High Court of Bombay. Speaker, sir, that was in writ petition 73 of 2005 and the order was issued on 23rd October 2008. I totally share with the sentiments of this august House that family courts are the need of the hour. However, we have certain problems. As of today, we are running short of 18 judges. As of today, we have 12 talukas. So if we go to set up these courts in Goa, as it is, we have a shortage of 18 judges. Should those 18 be appointed, 12 would have to go for these family courts. I will look into the matter and I will try and see if there's any other mechanism that we can evolve to try and get these cases disposed of fast. One relevant thing what Dr. Chandrakant Shetty has said, which I agree also, that counseling could be a major solution for many a case. So keeping in mind whatever has been expressed by members of this august House, I will definitely try to move in that direction. And whilst having said that, I would request my colleague, Shri Ullas Tuenkar, to withdraw this resolution which is before the House. Yes, Speaker sir, समज हे करपाक जर खूप प्रॉपर डिफिकल्टी आहा जाल्यार विकली एक दीस तरी एक केसी घेवपाक दवरपा जाल्यार सुद्दां खूबशें बरें जातलें. विकली एक दीस तरी केस, स्पेशल हेच केसी घेवपाच्यो. As I said, I will try and see whatever way we can work out. Withdraw करता तुम्ही? या विड्रॉ. प्रश्न असो आसा थाराव फाटी घेवपाक अनुमती दिवची काय कितें, जेका ते मान्य आसा ताणें हय म्हणचें, जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें, थाराव फाटी घेतलो. नेक्स्ट श्री राजेश फळदेसाय. Speaker sir, this House unanimously resolves to urge the government that the Inspectorate of Survey and Land Records carries out of comprehensive survey of the state and brings on record the change, if any, in terms of its boundaries and or any structure constructed therein. The last time such an exercise was done was in 1976 and thereafter no such comprehensive attempts were made and the common man has to still rely on old cadastral survey maps. Speaker sir, माझे म्हणणें इतलेंच आहा की yes. थाराव सभागृहामुखार आसात, वाचूलेत. Yes. स्पीकर सर, आमी जावच्या पयलीं म्हणजे 1976 ही सर्वे जाल्ली लँड रिकॉर्ड्स. आयज कितें जालां स्पीकर सर, आमी अनमोड बी वयतना तेन्ना स्ट्रक्चर पळयताले. बाकीच्या खूब कडेन आतां लँडस्लायड जाता, दर्यान जमीन वयता. हे आसा काय हेजेर परत एकदां करूंक जाय, कारण आतां लँडस्लायड जाता, जमनी मेळना, म्हणून हेजेर सारकी गरजेची गजाल आसा. कारण जवळ जवळ आता 47 इयर्स जाली ही सर्वे जाल्यार मुद्दाम जावन स्पीकर सर ही परत करपाची गरज आहा स्पीकर सर. म्हणून हांव सरकारा कडेन मागतां ही करची, कारण
आयज इतली बरी टॅक्नोलॉजी हा इजिली करू शकता डिजिटायझेशन. राजेश बाब एक मिनिट की वेळ जाल्लो आसा सभाघराचे तूं फुडली कंटिन्यू करपा येता. सभाघराचें कामकाज 4:30 पर्यंत स्थगीत करता.